बरं स्टार्ट. Go ahead. स्टार्ट कर. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आरगा तुका जेजू, युनिवास तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू, वाकाने तुका पवित्र आत्म्या. हे आयच्या दिसा पासत हो दीस तुवें आमकां फावो केलेल्या पासत हो आयचो दीस जायते जाणांक मेळना जेजू, पूण तुवें आमकां ह्या आयच्या दिसा पासत जिवीत दवरल्या पासत तुका आर्गां दिता दिन वाचता. थंय दोगां तेका एकठांय जाता थंय तुजी आजीर तूं आजीर आसाय. ह्या वेळार आमी सोत भावार्थान सोत मानता तूं आमचे मदें आजीर आसाय आनी हे ब्रादर विन्संटा वरवीं तूं आमकां तुजें उतर शिकयतलो. सोंप्या उतरांनी तूं आमकां समजून दितलो जेजू. जायत्या जाणांक हें उतर मेळना पूण जेजू जें उतर आज आमी शिकतले तें आमच्या काळजांत घेवन आमी दुसऱ्यांक दिवंक वावरूंक तुजो आदार दी जेजू. तुज्या उतरा वरवीं मोवाल कर, तुजें उतर आमच्या जिविताचो माज जावन दी जेजू. तुज्या आदीन करून आमकां शांतीन जिवंक शिकय. पवित्र आत्म्या देवाचें उतर समजूंक आमकां जाणवाय दी आनी सगळे आमचे हुस्के तुजेर सोडून ते कुरपेन आमचें जिवीत जिवूंक आनी भावार्थी उतरां उलोवन आमच्या मनाची नुसरणी करूंक आमकां तुजो आदार दी. हे मागणें आमी कोत्ता जेजू तुज्या पुता वरवीं आनी आमची सर्गीची माये आमचे पासून माग. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपाचो प्रायस आज आमकां दी आनी आमी आमचे इश्टांक मुक्षिता तशी आमची आनी आमकां पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कुरपेन बोलले सगळे स्पोर्ट तुजे तायंसा अवसरामध्ये सुरू आनी सुरू तुजो पूज जेजू. पाप दाग आणि पवित्र आत्म्या आदि आमेन. आमेन. प्रेज गॉड. बरें मागणें केलें बाबा. देव बरें करूं. प्रेज जीसस. होय. बायंडिंग प्रे करूया हा. सर्गींच्या बापा तुज्या पुता जेजूच्या नांवान तुवें आमकां अधिकार दिलाय त्याच अधिकारान आमी बांदून घालता सगळे वायट आत्मे जे आसात वाऱ्यांत, उज्यांत, उदकांत, जमनींत, जमनी पोंदाक आनी सगळे दोतोरेर. तूं आमचो रोचणार आनी आमचो धोनी आनी सगळे तुजे रोचणे पासत आमी तुका आर्गां आनी मोहिमा दिता. मोगला बापा तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमी सैतानाचे येवजणेक आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर आड येता त्या ताच्या नश्टे शक्तीक आमी बांदून घालता आनी तांचो द्वेस करता. जेजूचें पवित्र रगत जें कुर्सार आमचे पासत वारोयलां ते अमोलीक रोगतान आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक तूं राखताय. ह्या तुज्या मोगा पासत आनी सगळ्या दुस्मानाच्या फासांतली आमकां तुवें वाटायलोल्या पासत आमी तुका आर्गां दिता. हे मागणें आमी कोत्ता जेजू तुज्या पुताच्या नांवान. आमेन. 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 प्रेज गॉड. आमेन. आर्गां जेजूक. आतां टेस्टिमनी हाय कोणाक गेल्यो? रॉकी गो हेड. सिस्टर म्हजी एक टेस्टिमनी आसा. ओय सांग बाबा. म्हगेलो नेफ्यू न्हू एडमिशन करपा फॉर्म भरलें तेका आनी तेणें एग्जाम बी सगळें आन्सर केलो सो तेगेलें एडमिशन रिजेक्ट केलें तेमी प्रिंसिपलान आनी तेगे ऑलरेडी ते इस्कुलान तेगे दोग जाण भाव आहाय. एकलो पास आउट जालो 10th स्टँडर्ड आनी एकलो 9th स्टँडर्ड आसा. सो भाव बी आहा म्हणटा तांकां ऑटोमॅटीक एडमिशन मेळटाय आमच्या बसून तुका कोण सो तेगे ते रिजेक्ट केलें एडमिशन तेमी आनी सांगिल्लें ताका आनी खंयचे इस्कुलान घाल हे इस्कुलान ताका सगळ्यांक चान्स दिवपा जायना म्हूण भावांक. सो भयणीन म्हाका सांगिल्लें अशें सांगील म्हणून सो आपूण कितें करूं जायते टिचर म्हणटा तूं एड्युकेशन डिपार्टमेंटा वचोन
फॉर्म हें कर थिंग वचोन कंप्लेन कर म्हूण प्रिंसिपलान मेसेज केलो सो हांवें भयणी कितें सांगलें तूं म्हणे कांयच करूं नाका तूं कोणा सांगनाका एडमिशन मेळ्ळा बी मेळ म्हूण सांग सो हांवें सिस्टर जेनेटी फोन मारलो सो तेन म्हाका प्रेयर धाडली सो हांवें ती भयणी सांगिल्ली तूं कन्फेस कर आनी तूं बिलीव कर ताका ऑलरेडी एडमिशन मेळ्ळें म्हूण आनी ताका सांगिल्लें रोजरी बीड घेवन तूं तें म्हूण दिसा मॉर्निंग आफ्टरनून इवनींग आनी तेणें कन्फेस केली आनी जेन्ना तें हिंग येता तेन्ना मुगे माय बी तेका विचारताली एडमिशन मेळ्ळें काय बाबा सो कांय कन्फर्मेशन मेळना पूण तें वय म्हूण सांगतालें सगळ्यांक Praise God. काल इस्कुलान आपयन वयलां त्या प्रिंसिपलान रिजेक्ट केलो तेच प्रिंसिपलान सांगला तुगे चेड्याक एडमिशन आपूण दिल म्हाका कांयच भिवपा गरज ना सो तेका आतां एडमिशन मेळ्ळें Wow. सेम Praise प्रिंसिपल God. चेक केलें तेणें आपयन हाडून तेणें ताका एडमिशन दिलें कांयच विचारलें ना पसन Hallelujah. Thank you, Jesus. Which rete magne kelte? Kit converse koro lail baba. रीड करता सिस्टर Janet, Janet, put it on the chat, no? Okay, I'll send it on the chat. Yes. सिस्टर हायली डिमांड सगळें जाणें आसलो लॉयला हाय स्कूल मारगांव मातशें थिंगा हायफाय Yes. So admission madam very difficult but this I time made a very faith simple. prayer with different with the look for 18. I made a faith prayer and I sent again that time in Zoom that time. Yeah. Praise Jesus. Awesome. Rocky. देवागेले राज व्हडले हा न्ही आनी देवागे उतरान आमच्या कितें करपा जाता वी आर विनर्स प्रेज जीसस आनी तूं व्हडलो शिपाई प्रेज गॉड थँक यू जीसस आनी कोण हा जयसी गो अहेड जेजू कारगा कारगा हांव सासपायक घेवन दोळ्यां दोतोरागेर गेल्लें ताका एक दोळ्या कॅटरेक्ट आहा म्हूण सांगलें डॉक्टरान आनी दोळ्या दुखी येत रावतालीं दोतोरागेर वचपा पयलीं हांवें लूक 4:18 कन्फेस केलें स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड जीसस अपॉन द डॉक्टर एंड गॉड्स फेवर इज अपॉन अस म्हूण आमचे पयलीं थिंग जायतीं पेशंट आसलीं आनी आमकां 93 नंबर मेळ्ळो थोड्या वखदान एक दादलो येयलो आनी तेको 41 नंबर आहलो तो तेणें म्हाका दिलो तेणें आनी कोणाक काडलोय तो नंबर तो मनीस येयलो ना मागीर हांवें मोको आहलो तो नंबर काडलो आनी एक दुसऱ्या बायले दिलो आनी मातशे वखदान एक कपल चॅक करून ती भायर सरली तो दादलो बिश्टी घरांतले वाणिगान येयल्लो तो म्हाका म्हणपा लागलो आपूण हांव तेका जैत तो म्हाका म्हणपा लागलो हिंग बरे वाणगान येयल्या मोची गान येयल्या लोक वताय म्हणपा लागले नाच जाताय म्हणपा लागलो हांवें सांगलें हांव फर्स्ट टायम येयला म्हूण सांगलें मागीर तेणें म्हाका विचारलें तुमकां कितलो नंबर मेळ्ळा हांवें सांगलें आमकां 41 मेळ्ळा म्हूण तेको आनी एक नंबर आहलो 14 नंबर आहलो तो तेणें काडलो म्हाका दिलो आनी भितर वच म्हणपा लागलो हांव मातशें वयर सकयल जालें कोणें कितें म्हणीत बी म्हूण भितर गेली पूण कोणें एकल्यान लेगीत कांयच विचारलें ना दोतोरान मागीर भितर डॉक्टरा कॅबिना गेलीं डॉक्टरान चॅक केलें डॉक्टरान सांगलें मातशें दोळ्यां सूज आहा तेका लागून दुख येताय म्हूण पूण ऑपरेशन बी करपाक कांय गरज ना म्हूण चॅक करून भायर येतगोर म्हाका आनी एक नंबर आहलो न्हू तो 41 नंबर काडलो हांवें आनी दुसरे एक बायलेक दिलो जेजू कारगा आनी आनीक आहा सिस्टर गेल्या त्या विका म्हगे मामी मातशें बोना जाली हाय ब्लड प्रेशर जालो टेस्ट केलो ती सगळे रिपोर्ट नॉर्मल येयले हांवें फकत म्हणत रावलें लूक 4:18 Spirit of the Lord Jesus is upon the doctor, nurses, medicine and all equipments which will be using and God's favor is upon my mommy आणि फकत आर्गां दीत रावलें दोतोरान हॉस्पिटलान 2 दीस अंडर ऑब्झर्वेशन दवरली तिचो प्रेशर बी सगळो नॉर्मल जेजू कारगा Praise God. Hargan Jezu. Wow. Awesome. Thank you, Jesus.
So आणि सिस्टर जॅनेट आणि चॅटाचे घालान तोच स्क्रिप्चर केद व्हडलें कोत्ता की तू मायटी वस्त कोत्ता देवाचो पवित्र आत्मो ताजेर आहा आणि देवाचो फावर आमचेर आहा. Spirit of the Lord is upon the authorities. God's favor is upon me. Joyce no thought scripture usar kela. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Muge ek ha small testimony. Muge dogs and grandchildren hai. Atan zalte. So ekla hato 2 वर्षांचो आणि दुसरा हातो 3-4 महिन्याचो. रोटा 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 तो दाखलो 3 पेरेंट्स भायर सरलेली सो तो दाखलो रोटा 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 एंड रियली सामको दुकानी सो हांवें घेतलो आनी हांव खुशी वचून हांवें म्हणलें यू स्पिरिट ताका रोडयतो स्पिरिट गेट आउट रायट नाव आउट ऑफ हीज बॉडी. Jesus, your peace is there with him. He is peacefully sleeping. He is happy. He is quiet. Believe me, 5 minutani burgo quiet. Ani somto nidungelo. And my potun ani rollna out of control zalna. My goodness, God is so amazing. Praise Jesus. Praise God. Thank you, Jesus. Instantly stopped. Spirit left. So, Harkan Jezu, thank you, Jesus. Praise God. Sister, मुझे कहा. Okay, go ahead, Alifa. Sister, मुझे एक नो cousin आगे बाय last week तक नो suddenly आंगा तेगे आके body तेगे पितोड़े इले. आणि तेको ते मिस्ता इसकला गेलो कोडी तेक तिंग आके hospital लागले मग तेक दिवसा मिस्ता तिक्की रिकित पोळी मो. मग ते घरे इले. घरे तरी मागे तेगे जाईना सामकी बोरी जाईना. माहिती किती पिंतरी किती वाट किती लाईल मिसता आणि जायना मग मी फोन केलो आणि अगो अलिफा अशे मासे प्रेयर कोताले म्हणपा लागले म्हणजे येतले पावतो तू बाय सारकें बोन ना म्हणे हांव केबिनाक म्हूण सांगिल्लें आनी काड्यानी गेले आनी मुगे ड्रामा पूर तेगे कोलवा गेले न्ही कित्याक मुको आहा न्हू उतोरू म्हणटकूच हांव गेले चोडा सारकी आखे हांगा सा बॉडी आखी पितोळ सा मोटेली हांवें म्हळें म्हणजे हांवें जेजू म्हणजे ते मार्क चॅप्टर 11 वर्स 23-24 ते केले आनी तो दोंगरार म्हणजे ते हांवें मुको जाता तेश कोन्न हांवें तेजे प्रेयर केले आनी लूक चॅप्टर 18 सुरेस्पराचो आत्मो तेजेर आहा आनी ते बाय बाडे म्हणपा लागले हांव मोटा बाय तूं मूड मुसायला ते मोटा आनी 1 Peter 2:24 10 मिनट जाश म्हणे ते एश को मोट म्हणजे आम दोगांयनी कन्फेस करीत रावले हांवें तूं हें गायल तेगे हेजे आनी ते सा बुडीता 10 मिनट जाश न्हू म्हळ्यार रे तेगे आख्खी पितोडी ना जाली आंगाची आख्खे तोंड बोलो ते गेले सिस्टर आनी सारके रोटा हे काटी बाय मूड आनी हांवें सारकें गायलो सारको मूड सोरेस्पराचो मुजेर आहा हांव जेजू क्रिस्ताचे मी कोंकणीन हांवें कोंकणीन केलें तेजे आनी 1 Peter 2:24 जेजूचे गायनी हांव बोर जाला. Okay, go ahead, Janet. Yeah, praise God. So, एक sister nun ती religious nun. So ती काय मिनिस्टर केलेले जायतो तेंप पयलीं. सो आतां लास्ट थर्सडे ती म्हणूंक लागली आपणाचे भयणीक हो सिस्टर तेका हें जाला म्हणून ती डॉक्टरान सांगला एक हें आहा म्हणून तेका ग्लॅन ओवर हर ब्रेस्ट आनी तो मॅलिग्नंट. सो ते म्हणले सिस्टर आतां म्हाका सांग कोहें प्रे करूंक जाय तें. सो तिका हांवें ऑलरेडी प्रेस दिलें तेजे भयणीक बिकॉज ती शेअर करताली आपणाचे भयणीक हांवें कितें शेअर केलेलें तें पूण आतां तिका मागणें दिलें आनी तांकां चड तेंचे लँग्वेजीन कम्फर्टेबल मराठी न्हू सो तेका हांवें कितें केलें सगळें वॉयस मेसेज धाडली रिब्युकींग प्रेयर आनी दुसरें आहा तितलें सगळें प्रेयर्स धाडलीं लास्ट थर्सडे. सो आयज तेणें म्हाका मेसेज धाडल्या की डॉक्टरान म्हटलां म्हण की सगळे रिपोर्ट ऑल द रिपोर्ट इज गूड आनी तेका ते केमो आनी करूंक नाका फकत तेजे ते ग्लॅन आहा तें काडटली म्हणून आनी सगळो बरें आहा म्हण रिपोर्ट तेजो. सो जेजूक आर्गा जेजूक आर्गा ऑल ग्लोरी टू गॉड. थँक यू जीसस. All glory to God. Amen. Amen. थँक यू जीसस. Praise God. Thank you, Jesus. Awesome. जेजूक आर्गा.
ओके जाले आनी कोण आहा एनी मोर टेस्टिमनीज कोण आहा कितें उलोवपाकू देवाक ग्लोरी दिवपाक हेलो ओके बाबा जेलिना ओवर टू यू प्रेज गॉड प्रेज गॉड गेल्या त्या बुधवाराचो विशय मोजें तारण जालें आमकां कशें कळटा की आमचें तारण जालें हो प्रश्न ब्रदर विन्सनाच्या पोथीन ताका एश वेनेस्डेक विचारलो तो प्रश्न भावान आमकां घातलो आतां कोरेज्म सुरू जाला 40 दिसांचो कितें आमच्या जिवितांत घडटा कशें बदलता तो सगळ्यां लागीं विचारता दुसरो प्रश्न आसलो ह्या संवसारांत सगळ्यांक आपल्या मनाची नवसोनी करूंक जाता वो ना ज्या मनशांक देवाची ओळख ना ताणें मनाची नवसोनी करूंक जाता वो ना जो पॉझिटिव्ह थिंकिंग करता तो मनीस मनाची नवसोनी करिना काय उदाहरण मोबायल मॅन्युफॅक्चरान तो मॅन्युफॅक्चर केला सगळीं ऍप यूज करपाक जाता तेच भाशेन देवान आमकां रोचला आमकां तो पावर दिला आमच्या मनाची नवसोनी करपाची ज्या मनशान केन्नाच देवाचें उतर आयकूंक ना आतां तो देवाचें उतर आयकता की जेजू कुर्सार गेलो आमचे पासत आपलें रोगोत वारोयलें आनी ताणें आमचे शिराप पिडा रोग वायटपण भिकारीपण लॉज आपले कुडीर घेवन आमचे पासत आमचे मरण मेलो जेन्ना हें मानून घेता भावार्थ दवरता समजणी मेवता की जेजून कितें घडलां हांव म्हज्या तोंड उक्तें करता तेन्ना म्हजो आत्मो जेजू सारको जाता आमी जशें न्यू इयर रेजोल्यूशन करता तशेंच आमी कोरेज्माक बी रेजोल्यूशन करता जशें सोरो पियेना मांस खायना उपास करता जो मनीस जेजूक वळखना सगळ्यांनी मनाची नवसोनी करपाक जाता देखून आमच्या रेजोल्यूशन करूंक जाता भाव परतून विचारता म्हाका कशें कळटा म्हजें तारण जालें तें जायते जबाब मेवता बरें करून दुसऱ्यांक मोग दिवन बोगसणें दिवन आदी मादर तेरेसाचोच एग्जाम्पल दिलो भाव एक ऑटो राजाचो एग्जाम्पल दिता तो एक रिक्षा चलोवपी जेन्ना ताणें मादर तेरेसा दुसऱ्यां पासत कितलें बरें काम करता तें पळयता ताका इन्स्पिरेशन मेवता तो रस्त्यार पडल्या त्या लोकांक भुकेन मरतल्यांक एक घर बांदता आनी त्या गरीब लोकांक व्हरून ताचो परामोस करता तो बरो काम करिना काय भाव विचारता ब्रादराक आपले गुरुजी म्हणजे पवित्र आत्मो असो जबाब दिता जेन्ना एक ल्हान भुरगें जल्मता त्या भुरग्याक दुधाची गरज लागता आवय तोकला तरी ती आपल्या भुरग्याक जाय तितले पावटी उठून दूध दिता जेन्ना आमचो दुसरो जल्म जाता तेन्ना आमकां देवाच्या उतराच्या दुधाची स्पिरिच्युअल मिल्क जाय पडटा आमचें तारण जालें जाल्यार आमकां परतून देवाच्या उतराची गरज आमचो दुसरो जल्म जाल्यार आमकां आत्म्याच्या जेवणाची गरज तशें जाल्यार आख्खो दीस बसून हांव बायबल आयकत वाचीत रावतलें काय तशें जाल्यार आमी आमचे दिसपटो वावर कशी करतली ना तशें न्हय तें ज्या उतर हांवें वाचला वो आयकला तें उतर परतून म्हज्या मनांत येता आतां पवित्र आत्मो जो म्हजे भितर आसा तो म्हाका आदार दिता म्हज्या मनाची नवसोनी करपाक पवित्र आत्म्यांत हांव येना जाल्यार पवित्र आत्मो आमचे भितर ना जाल्यार आमच्यान क्रिस्ती जिवीत जेवपाक जायना ब्रादर विचारता आमी रांदप करतात जशें भाकरी शीत कोडी करतात तेन्ना आमच्यान चिंतूंक जायना काय हुस्के काडून आमी रांदिना काय एश वेनसडे म्हूण जायत्यांनी उपास केला
उपास केल्यार आमचे कुडीक त्रास जाता. आमी वेळ पळयता केन्ना वेळ पासार जावन आमकां खावंक जेवंक मेवतलें तें. जें जेवण आमी जेयता तें जेवणा वरवीं आमच्या जिवाक घोट्टाय मेवता. ह्या वेळार खूब लोकांचो आत्मो भुकेन मरता. कित्याक ह्या वेळार तांचे लागीं देवाचें उतर ना. जेन्ना आमी देवाचें उतर कायता साव जशें जेवण जिवाक घोटाय दिता तेच भाशेन देवाचें उतर आयकून आमचो भावार्थ वाडटा आनी भावार्था वरवीं आमच्यान हें काम करूंक जाता. माक 16 वोळ 16 ती 18 भावार्थ दोतीत आनी पवित्र स्नान घेतीत ती सोडवण जोडटलीं. पूण भावार्थ दवरिना जाती ती कास्तीचें फॉर्मोण घेतलीं. भावार्थ दवरतल्या सवें ह्यो कुणाक दिश्टी पडटल्यो. म्हज्या नांवान देंवचार काडटलीं, नव्यो भासो उलयतलीं, सोरोप धरतलीं आनी जीव काडपाचें कितेंय तें पियेत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवंतांचेर हात दवरून तीं तांकां बरीं करतलीं. देवाचें उतर आयकून भावार्थ गोड जाता. तेन्ना भावार्थ दवरतल्या सवें ह्यो कुणां दिश्टी पडटल्यो. जेन्ना ह्यो कुणां म्हाका दिश्टी पडटा तेन्ना म्हाका गमतलें म्हजें खरेंच तारण जालां म्हूण. रोमकाराक 10 वोळ 17 म्हणटोच क्रिस्ताचो संदेश कानार पडचो आनी तो कानार पडून भावार्थ उत्पन्न जावचो. आमी देवाचें उतर आमच्या कानांतल्यान घेता. आमी सगळीं भावार्थी जाल्यार आमी ओगी बसतलीं काय ना. कोणाक आदार जाय ताका हांव आदार करतां. दुसऱ्यांक मोग दाखयता. दुसऱ्याचो हुस्को म्हाका आसता. जो पवित्र आत्मो जो आमचे भितर आसा ताका आमकां खाण दिवपाची गरज. आमचे भितर जो जीव देव आसा ताका आमी आयकता काय. आमकां देवान 2 कान आनी 1 जीब दिल्ल्या तरी पूण आमी उलयत रावता, आयकूंक सोदिना. जो पवित्र आत्मो आमकां सांगता तें आमी करता काय. देवाची कोशी करता काय. एकदां आमी कितें करून जातको चिंतता अशें वो तशें केल्यार बरें आसलें. ब्रदर विन्संटान एका आपल्या फ्रेंडाची खबर सांगता. डिसेंबराचे 7 तारखेर ताजो एक हिंदू क्लासमेट जो पुणे ताच्या सांगाताक इंजिनियरींग शिकतालो तो ताका सांगता ताका 3 लाखांची गरज. ह्या 2-3 वर्सांक भावाचो ताचे लागीं कॉन्टॅक्ट आसा. तो देवाचें उतर आयकता. तो म्हणटा ताका चड समजणी ना. पयले बी एक पावटी ताणें ताका आदार दिल्लो आनी ताणें पयशे परतून दिल्ले. भावान ताका एक पावट देवाच्या उतराची समजणी दिल्ली. आयकल्लें पूण सारकी आयडिया ना. ब्रदरा लागीं तितले पयशे नासले. ताणें आपल्या भावा लागीं घेवन तो ताच्या आदाराक पावता आनी ताका सांगता रीण काडून ताका दिला जानेवारीक परतून दी. जानेवारीक ब्रदर ताका मेसेज आनी फोन करपाचो यत्न करता. ताजो फोन लागना. तो ऑटोमॅटिकली दुसऱ्या नंबरार ट्रान्सफर जाला अशें सांगूंक लागले. भावान पवित्र आत्म्यान सुचयल्ल्या प्रमाणे त्या मनशाक आदार दिल्लो. कित्याक पवित्र आत्म्यान ताका सांगलें ताका आदार दिवन वेळ काडून देवाचें उतर शिकोवंक दिवंक जातलें म्हूण. आतां भाव चिंतता ताणें पवित्र आत्म्याचें आयकलां वो कोणाचें आयकलां. ताका दुबाव येता. खंयच्याय मनशाक तो दुबाव येवपाचोच. कांय कॉन्टॅक्ट ना आनी ते 3 लाख ताच्या भावाचे आसले. सुमार फेब्रुवारीच्या 2 तारखेर ताका पवित्र आत्मो सांगता ताका भिवपाची गरज ना. रिलॅक्स राव. आनी ब्रदर विन्संट ह्या मनशाक ब्लेस करपाक लागता. ताचे कसल्योय अडचण्यो आसल्या पयस जावं म्हूण मागता. मार्चाचे म्हयनो लागताच ताका त्या मनशाचो फोन येता आनी बोगसणे मागता. तो त्रासान पडलोलो आतां सगळ्या तारार पडला म्हणटा आनी ताचे पयशे बेगीनूच परत करतलो म्हूण सांगता. जेन्ना आमी पवित्र आत्म्याचो आदार घेता कित्याक करपाचें तें आनी पवित्र आत्म्यान सगळ्या सांगल्या प्रमाणे दुसऱ्याच्या आदाराक पावता त्या आदारान तांचे त्रास पयस जातात
आणि आता देव रस्तो साफ करून दिता शू पोटोमान दिवपाक. ह्या भावाक ताच्या फॅमिलीन व फ्रेंडांनी आदार दिवंक नासलो, पूण पवित्र आत्म्यान ताका ब्रादर विन्संटा लागीं धाडलोलो आदार घेवपाक. आता ब्रादराक चान्स मेळता ताका शू पोटोमान शिकोवंक. आमचें तारण जाता तेन्ना आमी फकत लोकांक जेवण पिवण दिना, आमी ताका ताचे बरोबर देवाचें उतर दिता, शिकवण दिता, ताका जेजूचे सीस करूंक वावुरता. हें जाता आमचें तारण. आमचें तारण जातकच आमच्या एक जाग्यार बसूंक जायना, कित्याक पवित्र आत्मो आमकां सांगता उठ आनी वच आनी देवाचो संदेश दुसऱ्यांक दी. आमी आमचें जिवीत न्हय पूण पवित्र आत्म्या उदेशी जेजूचें जिवीत जियेतात तेन्ना आमकां कळटा आमचें तारण जालां तें. आनी खरेंच जेजू आमचें सोवें आसा आनी त्यो सगल्यो खुणा मार्कून 16:17 आनी 18 सांगल्यो त्यो दिश्टी पडटा. खरेंच मातूच न्हू पूण एक मिनट आमकां पवित्र आत्मो सांगता तेच भाशेन करूंक जाय. इग्रोज आता देवाची ओळख ना तांकां हो कोरेजमाचो वेळ दिता आपलें जिवीत बदलपाक आनी जेजूचे सीस जावपाक. खरेंच ब्रादर विन्संटान आमकां खूब बरी शिकवण दिल्ली. जायते फावटी हो प्रश्न आमकां आयला जातलो. पवित्र आत्म्यान बरोवन हें सोत आमकां उक्तें केलें आनी आमचें तारण जालां वो ना तें जाणा जावपाक उगडापें केलें. आर्गां तुका जेजू. आर्गां तुका जेजू. Praise वाव. God. आर्गां तुका जेजू. सिस्टर जेलिना तुम्ही सारखे क्लियर केले आमकां सगळ्यांक पोत्तून. Praise God. Thank you Jesus. Thank you Jesus. हांव पळयतां की जो कोण रिकॅप करता खरीच भाशेन ती शिकवण पोत्तून आयकोन ते सामकी आमकां सजमणी घेवन आयज वय दिसता की ही जी आमी रिकॅप आयकोता सारकी फुल टॉक आयकोता. कोण चुकला जाल्यार तांकां केन्नाच ह्या रिकॅपा वरवीं केन्नाच ती सजमणी ना मेवची ना हें कांय ना, सारकी फुल सजमणी मेवता. गॉड ब्लेस यू सिस्टर जेलिना. Awesome. Praise God. Thank you, brother. Praise God. Praise God. Brother, over to you. Okay, आणि कोणाची गोवायकी ना आयज? Praise Jesus. Praise Jesus. Brother Sukur. Praise Jesus everyone. देव बरी सांग सगळ्यांक. देव बरी सांग दिव तुका. बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आर्गां दिवनासता. म्हजें सगळें देवान मिलाग्र केल्या. हांव काल मेडिकलाक गेल्लो, म्हणजे आयज मेडिकल आहलें म्हाजें आनी हांव वचोन येयलो. मेडिकल हें जालो पूण आय बिलीव दॅट आय पास ऑलरेडी मेडिकल. पयली सुवातेर म्हणटा ती देवाक आर्गां दिनवास. दुसरी सुवातेर म्हणटा ती हांव वचोन येयलो, सेफ जालो. सेफ वचोन म्हणजे थिंगासान येयलो. मागीर काल हांव फ्रेंडाशी रावलो, आमच्या कोणा एकट्या फ्रेंडाशी रावलो आनीक थिंगासान रावन मागीर मेडिकल सकाळीं सारको टायमार दुसरो नंबर म्हाका मेळलो. ह्यो देवान न्हू जायत्यो मिलाग्री केल्या आयज. सो तेका लागून हांव देवाक आर्गां दिनवासता. दुसरी वस्त म्हणटा ती मागीर येता आसतना हांव म्हणजे मोटरसायकलीन येयलो आनी म्हाका दुसरो दाताचो अपॉयंटमेंट आसलो. थिंगा तेंय काम जालें आयज. देवान तेंय म्हणजे तो हें केलो, अपॉयंटमेंट घेवन हें जालें आनी सॅटर्डे काडपाक अपॉयंटमेंट मेळलो म्हाका. देवान ह्यो मिलाग्री केल्या म्हाजे सगळे आयज. देवाक हांव आर्गां दिनवासता. आतां हांव केदो येतालो मातसो वगूच जालो म्हाका, कित्याक येता आसतना हांवें ऑन केल्लो. मागीर पोत्तून म्हणल्यार टायम आहा, सो हांव म्हणल्यार टेस्टमेंट दिवपाक सारको घरा कडेन पावतलो. सो तेका लागून घरा कडेन येताना आतां टेस्टमेंट दिता. आत्तान भितर सरला. आनीक बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक दिनवास. आनीक दुसरे सुवातेर म्हणटा ती म्हाका आतां केदो गॅस मातशें ती म्हणटा ती तो देंवचार म्हणटा तो मातशें कुटू कोत्तालो. जेजूच्या नांवान देंवचारा म्हणल्यार तूं भायर सर म्हाज्या कुडींतलो. हें उतर म्हणटा फुडें गेलो तो. आनी थँक यू जीजस हांव म्हणीत रावलो. ही तुमकां एक गोवायकी, सारकी ताजी गोवायकी. एक रुखाक घावो मारलो म्हूण दीक येता पळय तो ही म्हाजी गोवायकी. सो ताजी गोवायकी, सो आतांची. देवाक आर्गां दिनवास तुमकां. थँक यू. गॉड ब्लेस.
God God bless. bless. जेजू कारगाम. Praise God. Praise God. Praise God. आमच्या Thank you. जिवितांत केन्नाय बरें घडत जाल्यार आमी सदां सोबे माजार सगळ्यांक सांगता की जेजून आमच्या जिवितांत कितें घडलां, कितें केलां जेजून आमच्या जिवितांत. आनी आमकां हो प्लॅटफॉर्म मेळता, हे ऑपॉर्च्युनिटी मेळता आमकां कितें घडलां तें आमच्या जिवितांत सांगपाक. आनी जेन्ना आमी सांगता सगळ्यांक, आमी देवाक वाखाणटा, आमी ताका महिमा दिता, ताका दिन वाजता. होय की ना? Praise God. होय ब्रदर, प्रेज गॉड. सो तेच Praise माझे God. मन जालें, तेका लागून हांव येवन आतां तेका लागून हांवें म्हळें आयचे दितलो. सो फाल्यां परवा म्हाका रिपोर्ट मेळ्ळो, मागीर पोत्तून दितलो मागीर. सो Praise- पूण आय बिलीव आय पास. Praise God. Because Thank you, Jesus. माझी बॉडी आख्खी देवाचें मंदिर आनी तेका कोणाच्यान हात लावंक जायना. सो दॅट आय बिलीव एंड आय पास. एंड आय Amen. ऑलरेडी ऑन द सीट. Praise God. Praise Amen. God. Thank you, Jesus. जेजू कारगाम. जेजू कारगाम. जेजू कारगाम. Praise God. जेजू कारगाम. जेजू कारगाम. आनी कोण हा गोवायकी दिवपाक? ब्रदर म्हाका सांगूंक जाय. होय ब्रदर डेरेक. येस. ब्रदर मातशें डिस्टर्बन्स बाय हांव कॅन्टिनान आहा लंच ब्रेकाक. Okay, no worries, brother. It's नो okay. प्रॉब्लेम. तुझे आता डिस्टर्बन्स गेले आता. ही आता आमची भास. तर इंग्लिश भाषेन मातशें डिस्टर्बन्स जाल्यार सगळ्यांक डिस्टर्ब लागता. ओके ब्रदर, जानेवारीन एकले बायलेन टेस्टिमनी दिलेली मानिपूरची, उगड आसा ब्रदर? मणिपूरची. येस. हय. आनी तुवें तेजेर मागीर प्रेयर केलेलें. वय. हॅलो. तेन्ना प्रेयर करता तेन्ना तुवें आमकां सगल्यांक सांगलेलें की ते दोय दापाय आपूण तुमचेरूय प्रेयर करता म्हणून. आनी Praise God. जेन्ना प्रेयर करूंक लागलो तेन्ना ब्रदर तुवें सांग प्रेयर जातकीच तुवें ते बायलेक विचारलें कितें तुज्या आंगांतल्यान एक करंट कसो येता, तुका कितें फिलींग कशें येयलां, तुका कितें दूख आहा ती गेलें काय म्हणून. त्या टायमार ब्रदर म्हाका असो म्हाज्या शिरांतल्यान करंट कसो पास जावपाक लागलो. आनी तुका ब्रदर खबर आसतली म्हाका आंतरायटीस आहा म्हणून. मानेक. आनी हे मानेच्या आंतरायटीस ब्रदर विकाक 2 पावट नाल्यार 3 पावट म्हाका टॅबलेटी घेवपाक पडटाल्यो. इतलो पेन येतालो, दोळे दुखताले, तकली लागून दुखताली. पूण ते दिसा सोडून ब्रदर आयज मेरेन हांवें फकत एकूच टॅबलेट घेयल्या. तो पेन गेला आनी हे फुडें तो पेन देवाच्या तो उरला तोय पेन काबार. Wow. Praise God. जेजू कारगाम. आता ब्रदर आज तुगे पेन गेलो, आज तू ताका पेन दी, तुका दिता ताका. Go and trouble your trouble. ब्रदर आनी एक आहा सांगू. Yes, go ahead. वय सांग बाबा, सांग. नो प्रॉब्लेम डेरेक. ब्रदर थंय तुका खबर आसतली हांव हेका म्हाजी फॅमिली काडपाक हिंगा ट्राय करता म्हणून पोत्तून. आनी ब्रदर हांव घराक लागून आनी घराक लागून खूब अशें त्रास जाताले म्हाका. हांवें घर दिनासलें कोण एजन्सीन गेले ते सांगताले इफ यू हॅव चिल्ड्रन द लँडलॉर्ड इज नॉट अलाविंग टू रेंट अ हावस. सो ओके हांवें म्हणलें आतां हांव पळयतां 2-3 एजन्सी गेलो, 4-5 एजन्सीन गेलो, सगळे ते हेच सांगता. मागीर काडलें आनी ब्रदर हांवें सोडून दिलें. हांवें म्हणलें देवाक जाय तेन्ना म्हाका देव दितलो घर. आनी फिलिपिन्स 4:19 हांवें रीड केलो ब्रदर. स्क्रिप्चर घालता ब्रदर मातसो हेजेर. वय घालता. प्रेज गॉड. आनी तो रीड केलो ब्रदर. आनी हांवें 3 दीस जाले ब्रदर हांवें डायरेक्ट हिंगा एका एपाचेर सुद्दां हांवें घराक एप्लाय केलें. आनी तेणें म्हाका दुसरे दिसा कॉल केलो. आनी दुसरे दिसा कॉल केलो आनी मागीर म्हाका म्हणपाक लागलो डेट दिली घर चोवपाक यो म्हणून. आनी हांवें म्हाजेर कामाचेर मातसो लेट वचून हांवें घराचो अपॉयंटमेंट घेयलो आनी हांव गेलो घर चोवपाक. आनी घरान भितर सोदताच ब्रदर तें घर आसलें ग्रावंड फ्लोराचेर आनी भुरग्यांक लागून हांव गार्डनूय सोदतालो. तें गार्डनूय मेवलें म्हाका. आनी ब्रदर प्रेज गॉड. Wow, so awesome. आनी ब्रदर ग्रावंड फ्लोर म्हणल्यार बरें कित्याक
फर्स्ट फ्लोराचेर रावल्यार भुरगीं धांवता आनी तांकां डिस्टर्ब जाता ग्रावंड फ्लोराचेर. तेका लागून मागीर कंप्लेना चड येता. म्हणल्यार देवा तुका जाय तशें जातलें. आनी आयज आतां आनीक दुसऱ्या दिसा ताणें म्हाका फोन केलो. म्हाका म्हणपाक लागलो तुजें पे स्लीप धाड आनी पासपोर्ट कॉपी धाड. आपूण तूं एलिजिबल आहा जाल्यार चोयता. आनी ब्रदर हिंगा UK कोणूय घर घेतलो जाल्यार एक पे स्लिपीचेर घर मेळना. एटलिस्ट तुका आनी कोणाची जे 2 जाण जाय पडटाय ते अमके एन्युअल सॅलरी जाय पडटा तुका. आनी ती हांवें म्हाजी पे स्लीप धाडली. तेणें ब्रदर कांय चॅक करुनासतना तूं एलिजिबल आहा म्हणलें. आनी हेच म्हाका 3-4 एजन्सीनी ऑलरेडी रिजेक्ट केलेलें. तुजें एलिजिबल ना म्हणून. आनी आनी काल आयज म्हाका तेणें सांगलें तुजें सगळे डॉक्युमेंट सारके आहा आनी आपूण आतां उरलेलो प्रोसेस सुरू करता. आनी देवा कारगा ब्रदर. आनी हें देवाच्या नांवान सगळें कशें जालें. Praise Jesus. My goodness. Praise God. Yes. भाव भयणीनो, तुम्ही नकोत हांव इतलो खुशाल ह्या भान म्हाका इतली म्हाका गोवायकी सांगूंक ना. कित्याक हांव जाणो ताका 2 भुरगे आसात. एक one boy is having a lot of problems in mental health. ताजी मिसीस आतां सुमार 1.5 वर्स आतां हांगा आहा. जेन्ना 1.5 वर्स पयलीं आयलो हांव ताच्या घरा गेल्लो. किचो ते आगासाई गोवा वेल्या बाटये गोवा वेल्या बातीन. आनी थोड्या दीस पयलीं हांव सुमार म्हयनोभर जालो तांचे बरी हांव कॉन्फरन्स कॉल केलो. ती हांगा गोंय आहा, तो UK आहा. पूण जें घडलें त्या दिसा ताणें आपले बायलेक बॉक्सोने दिलें, तिणें बॉक्सोने ताका दिलें. आनी भाव भयणीनो, आयज जेन्ना हो भाव ही गोवायकी दिता आमच्या देवा कडसून कांयच जायना हें ना. आनी तुमी जाणो की म्हाका हो कॉन्टॅक्ट म्हज्या ब्रदर डेरिकाचो कोणें दिलो, म्हज्या भाव फ्रेडीन फ्रेडी आनी फिओना. फ्रेडी आनी फिओना ती स्विंडनान तान म्हाका कित्याक हांव थंयसर वेता तुमकां हांवें केन्ना पळोवंक नासली. पूण ताणें म्हाका कॉन्टॅक्ट दिलो. आनी आयज जेन्ना तूं आतां गोवायकी दिताय तुजी मिसीस केन्ना म्हाका म्हणटा ती आतां जेन्ना ती पडत आहा वाट पडत आहा. आनी लास्ट टायम जेन्ना उलयल्या कॉन्फरन्स कॉलेर ती म्हणटा केन्ना आमी पावतले UK केन्ना पावतले केन्ना आमची फॅमिली बरोबर जातली. पूण ती नकोत. तूं देवाचें उतर सदां आयकोंक येताय. आतां कितले म्हयने जाले ब्रदर डेरिक तुका देवाचें उतर सदां आयकोताय. तूं मीस करिनासतना ऑफिसान फॅक्टरीन आसत जाल्यार तूं देवाचें उतर आयकोता. कितले म्हयने जाले? एटलीस्ट 6 म्हयने जाले. ऑलमोस्ट 7 months 7 months. वो भाव जेन्ना कामाक आसा फॅक्टरीन आहा. फॅक्टरीन तान तो देवाचें उतर कितले फावटी तो काटाकुटू ताका आयकोंक जाय. पूण ताका ऑन द बॅकग्राउंड आवाज येता आनी तो आतांच म्हणटालो. आनी तो आतां 6-7 म्हयने देवाचें उतर आयकोता. ताजी फॅमिली हांगा ताजे दोग हांगा गोवा वेली आहा. पूण तो थंयसर एकलो थंयसर भावुरता आपल्या फॅमिली पासत. आनी आयज जेन्ना ताणें गोवायकी दिली ताणें सगळें सोदलें. तांकां बरी खबर दिली गोंया. हय दिली. केन्ना टिकेट काडटा काय विचारता ब्रदर. केन्ना टिकेट काडटा. आतां फकत उरलें टिकेट काडपाचें. घर रेडी, गार्डन रेडी, सगळें रेडी, इस्कॉल रेडी. आतां नवरो ऑल्सो रेडी. बरी खबर म्हळ्यार ब्रदर गोरा मेवला ते जस्ट क्रॉस द रोड स्कॉला 2 देपा मारल्या पावला स्कॉला. Praise God. Brother, don't you remember? Yes. Well done, faithful servant. Yes. Remember that scripture? And then so nicely he said it. That when Zai Terna Tanani kind Chintil he didn't get worried, but he went to the Lord. Say, my God will supply all my needs. पहिले हांव ब्रदर सगळ्या फ्रेंडांक सांगतालो आनी कोणाक सांगतालो. आतां म्हणलें आनी कोणाक सांगना देवाक सांगतालो आनी देवा रोखडेच आयकलें ब्रदर. Praise God. And you really did it with a very humble heart. देव दिता आसतना देव आमकां सगळे छप्पट फाडके दिता.
Actually, तो ताका ते गोर मेवले म्हणून आणि ताका पेकोणी मेवली म्हणून आणि तो आता तिकेट काडटलो आणि ताका सगळे ती म्हाका इतली खुशालकाय ना, इतली खुशालकाय ताजे पासत न्हय. म्हाका खुशालकाय कित्याक जाणाय, कित्याक हो म्हजो भाव डेरेक आणि ताची बायल, तुजे मिस्टराचें नांव विसरलो आयज. रोजारिया. रुजारिया आणि डेरेकाच्या काजारा जिवितान ही पेकोणी जी मेवल्या आणि तो आता सगळो भाव उरला ते हाडपाक तिका ही व्हडली मिलाग. म्हाका ही व्हडली मिलाग. भाव भयणीनो, जेन्ना आमचो संबंध काजारीचो संबंध गोड जाता न्ही, आमचे बायल आनी घोवा मध्ये संबंध गोड जाता न्ही, तेन्नाच की सगळे आमकां आमच्या सिस्टर जेनेटान म्हणलें चिकार मेवता, सगळे भरून मेवता, इस्कॉलूय लागीं मेवता, घरूय मेवता, सगळे जे आसा ते बरें आमकां मेवता. कित्याक जाणाय, हो जो आमचो संबंध काजारीचो संबंध, हो जो आमी हें केला, कितें म्हणटा तो साक्रामेंट जोडला, हो जो जेजूक आमच्या जिवितान, आमच्या काजारी जिवितान ताका मोदलो दवरला आमी, त्या पासत आमकां सगळें बरें मेवता आमच्या जिवितान. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. I'm so excited. I'm so excited. Thank you, Jesus. ब्रदर, आणि थोडेशे ऍड करू. Kor Baba. The panel is yours. Praise God. Praise God. Praise God. तुमकां सगळ्यांक खबर आसली काजारी जिवीत म्हणल्यार अशें वयर सकयल जायत आसता. आनी जेन्ना तूं देवाच्या उतरान ना तेन्ना देवचार ते काजारी जिवितान आनीक फूट घालता. सो तेंच म्हजें जिवीत काजारी जिवितान तशेंच जालें. हांव म्हाका राग येतालो रोखडोच. राग येतालो म्हणून हांव म्हाजे बायले कडेन 1 म्हयनो 2 म्हयने उलयनासतना तो हो कसो इतलो. आनी ते मेरेन आयज ब्रदर विन्सनाचे क्लासीक येयलेले ते मेरेन आनी आयज जेजूचें उतर लागून आयकोन केस्तांव जातालीं. पूण लास्ट ब्रदर 1.5 months जालो न्हू कॉन्फरन्स कोन प्रेयर केले तेन्ना. Praise God. Praise God. ते मेरेन आयज लागून आमी दोगांयनी कोणा एकामेका कडेन केन्नाच व्हडल्यान उलोवंक ना, नाजाल्यार झगडी करूंक ना आयज लागून. All glory to God. Praise God. Thank you, Jesus. Praise God. Thank you, Jesus. And you know, I liked how God sent laborers in his life to connect him to you. Where is my sister Fiona? Sister Fiona की ब्रदर फ्रेडिक थँक्यू म्हणून कोता, कित्याक तेज्या उद्देशी म्हाका ब्रदर विन्सनाचो कॉन्टॅक्ट मेळ्ळो. Yes, that's what it is. Because you know, because you had that heart, brother, God sent those laborers to reach out to you. You know, so you get that word of God. So beautiful. Praise God. तुमकां कितें डिस्टर्बन्स बा जालेलें आयज? काय ना, perfect. ब्रदर हे आमी शॉपिंग मॉल कॅन्टीनान आहा न्हू, थिंगा मोर देन 5,000 लोक कामाक आसता. ऑलमोस्ट हिंगा 3,000 लोक जेवणाक खावंक. 300 वयर आसता एक सायड. पण डिस्टर्बन्स काय ना. सगळे जे होत मी आहा तिजो आता एकदम शांत जाल्यार तूं आता गोवायकी दिता आता कांयच आवाज येना. आमकां फकत पवित्र आत्म्याचो आवाज येता ह्या वेळार. सकाळी बाय मिस्टेक हांवें म्यूट करूंक नाहलो आनी सिस्टर मारियोलाक डिस्टर्बन्स येयली. पण आता सद्या काय सिस्टर मारियोला मातशी 83 years तिका मातशे त्रास जाता. शीज अ नन. तिका मातसो आमी हें करूंक जाय, कितें म्हणटा तो मातसो बेनिफिट दिवंक जाय. आता हांगा कोणाक त्रास ना. नो प्रॉब्लेम. When you speak the word of God, we shush all the other people. Praise God. Praise God. Hey Fiona, you wanted to say something, Baba? You raised your hand. आमची बहीण फियोना की हा. It went in error. I was just saying amen there. So okay, praise God. I'm so praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you. And the best thing is, brother, he was, you know, from the time he came to know about your session, he was daily, you know, connected to the word. And the word of God says in John 15:3 that the word cleanses us, and the word has cleansed everything. Praise God. Thank you, Jesus.
Praise God. Praise He God. stays focused and तो मिस committed. करी नासतना Yeah. एक एकल्या दिसा फॅक्टरी आसून कॅन्टीनांनी बसून तो देवाचे उतर आयकतालो. कितले बडे म्हणटाला ब्रदर मातशें कितें म्हणटा उलोवंक जायना कित्याक खूब आवाज येता पूण तो आयकतालो. Yeah. आणि So आयकोन 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 देवाचे उतर ताच्या मनाची नोरसोडणी जाली. आतां ताजो संबंद आपलो काजरीचो संबंद घट जालो आनी जेन्ना ते भोगसळे मेवले एक एकल्याक आतां पळय चिकार सगळे बरें जालें. आख्खी फॅमिली पोत्तून UK वेतात आतां बरे भाशेन आतां. What joy there must be in the family. correct. Praise God. Thank you, Jesus. Praise God. Thank you, Jesus. ब्रदर ती ऑलरेडी पावली थिंगासर. ती ऑलरेडी Thank you, brother पावली. Sukul. Praise God. आमचो ब्रदर सुकूर ताका पासपोर्ट मेवच्या आदी तो पावलो बोटीर. आतां तो आतां मेडिकल करता. देखून तो सगळ्यांक म्हणटा पावली म्हणटा सगळी. Praise God. Hey Jesus. Praise God. Because I know the God now. Before I don't Praise know. God. Praise God. Thank you, Jesus. Ah, Thank you, Jesus. awesome. इतलो मोगाल दिव आमचो. इतलो मोगाल दिव. जेन्ना आमी बॉक्सोने दिता जे आमकां त्रास आळको आसा आमच्या जिवितांत ताजे बेसांव मेवपाक ते आमी पयस करता. ताजे उतर आमकां आमच्या जिवितांत सगळें बरें हाडटा. सगळें बरें हाडटा. हेच आमी चुकता. कितले फाटी आमी आमचेंच चिंता. आमी म्हणटा आमचें पोजिशन आमची बाटा बेसां आमचे कडेन पयस दुडो आहात. आमचे कडेन एक बरें पोजिशन आहा. आमचे कडेन सगळ्यो वस्तू आहात. देखून आमी मातशी हें जातात कितें म्हणटात ते प्राउड जाता. प्राउड म्हणजे कितें आमचे भाशेन गर्व. गोर जाता आमी. आनी आमी कोणाक भोगसूंक तयार ना. ज्या दिसा आमी खालती रावता ते गर्वपण आमचे पयस करता आनी जी आळकोय आमच्या जिवितांत आहा ती आमचो संबंदा वरवीं आहा ती पयस करता. तेन्ना देवाचें सगळें बेसांव पावसा भाशेन आमचेर पडटा. आतां चिकार आमचे बेसांव पडटा आनी आमचें जिवीत बदलता आनी आमचो संबंद फकत घट जायना देवाशी पूण आमचो संबंद आमच्या पेल्याशी आमच्या फामिलीशी आमच्या सगळ्या भुरग्यां भाव मदें बी हो आमचो कितें म्हणटा संबंद घट जाता. Praise God. Isn't that true? Awesome, brother. Awesome. Praise God. Wonderful. And Praise God. even Gowaiki poi one after the other. How amazing. Praise God. Praise God. Praise God. बाबूनो आणि अजून कोण हा गोवायकी दिवंक जाय. पण ह्या भान जेन्ना गोवायकी दिली हांव नको. हांव जाणो तो देवाचें उतर आयकता. हांव जाणो की सगळो प्रोग्रेस जाणो. पूण जेन्ना तो देवाचें उतर आयकता पळय आतां देव को ताजें काम करून उडयता. तो कामाक आहा. तो आतां एजन्सी कडेन वचना. एजन्सी ताका आपयता. एजन्सी ताका पेस्ली विचारता. जे रिजेक्ट जाला सगळे कडेन ते अप्रूव करता. गार्डन दिता. इस्कॉल लागीं हाडटा. तिकेट आता काडपाचो उगोत पावला. आमचो ब्रदर सुदर म्हणटा तो म्हणटा तिकेट काडनासतना तो आता पायलट जातलो ताका सोडपाक येवंक. तेय जाता. पळय कितलें जाता आमच्या जिवितांत. देवाचे सगळें आसा. तिकेट नासतना सगळें आसा देवा कडेन. Praise Only God. we have to believe and take it. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. So awesome. आणि brother म्हाका या शिकल्या ह्या दिसांनी. आणि एक हा brother. Yes brother. Yes सांग. ना ब्रदर म्हाजो ब्रेकाचो टायम काबालो. म्हाका रिकॉर्डिंग धाड मातशें. Praise God. वय तुका धाडटा. नो प्रॉब्लेम. अरे brother. Thank you. Konkani ग्रुपान जॉइन जाओ. Brother add him no? तुका ऍड करता. पवित्र पुस्तक आमच्या व्हॉट्सएपाचेर तुका ऍड करता. ओके. ओके. प्रेज गॉड. म्हणटच भाव भयणीनो आमी जे ह्या क्लासीन शिकल्या कितें शिकल्या आमी जेन्ना आमी बोक्साणें दिता. आतां बोक्साणें आमी समज एक पाटी बोक्साणें दिलें. आतां कितें आतां पावस येतलो आमच्या बेसांवचो पावस येतलो. पूण आमी इतल्या मनान धरूंक जाय एक एकल्या दिसा न्हिदच्या आदी आमी फकत नियाळ करूंक जाय. आयज को दीस गेलो. कोण आमचेर आड येयलो. कोणे आमकां वायट उलयलें. कोण आमकां दुखयलो. आनी त्या वेळार आमी न्हिदच्या आदी एक एकल्याक बोक्साणें दिवंक जाय. कित्याक हें बोक्साणें दिवपाचें काम फकत एका दिसाचें काम न्ही.
जेन्ना आमी ह्या संवसारान कोण तरी आमच्या जिवितान आडकोड करतलो, कोण तरी आमकां दुखयतलो, पूण गरज आमकां सैतानाक आमच्या जिवितान कसलोच जागो दिवपाक आमी केन्नाच दिवपाचो न्हय. आमी कितें करूंक जाय, फकत आमी एक एकल्या दिसा न्हिदच्या आदी सगळ्यांक आमच्या जिवितान बोगसणें दिवंक जाय. कित्याक जेन्ना आमी बोगसणें दिता, हो जो पावस पडटा तो पडत आसतलो. नातर भावण एक दीस आमी बोगसणें दिलें, दुसऱ्या दिसा तिसऱ्या एका सुमारान 15 दिसान उत्तम कोण तरी आमच्या सैतान हाच आमकां नाडपाक, सैतान हाच आमकां कोणा मनशाक त्रासान आमकां उडोवपाक कोण तरी आमचेर आड येतलो, कोण तरी आमकां दुखयतलो. पूण आमी आमच्या मनान एक करूंक जाय, केन्नाच कोणें आमकां कोणें वायट केलां आमी तांकां बोगसणें दिनासतना रावपाचें न्हय. आनी आमी केन्नाच एक दिसा वयर रावपाचें न्हय. कित्याक जाणा भाव भयणीनो, हांव तुमकां सांगता, खरेंच सांगता, देवाचें उतर म्हणटा, इंग्लिशीन सांगता, तुमच्यान मातशें कोणाच्यान ट्रान्सलेट करूंक जाता. सान पावलो गालास्कारांक म्हणटा, डू नॉट लेट द सन गो डावन ऑन युअर एंगर. डू नॉट लेट द सन गो डावन ऑन युअर एंगर. आमचे भाशेन कोणी म्हाका सांगूंक शकता? डू नॉट लेट द सन गो डावन ऑन युअर एंगर. तुगे राग धरून वेळ पडपा दिनाका. तुगेलो राग धरून वेळ पडपा दिनाका. वेळ पडपाक दिनाका. Yes, sun is weird, no brother. Sun is weird. Okay. So don't let the sun. Don't let the sun go down. म्हणजे कितें? हांव भयणीनो, हाचो अर्थ न्ही की जेन्ना वत येयलें तेन्ना आमच्यान बोगसणें दिनासतना रावपाचें, जेन्ना आमी रात पावली तेन्ना आमी बोगसणें दिवंक जाय. हाचो अर्थ न्ही तो. हाचो अर्थ कितें? दीस काबार जावच्या पयलीं आमी न्हिदच्या आदी ज्या लोकांनी आमकां वायट केलां तांकां आमी बोगसणें दिवंक जाय. कित्याक आमी बोगसणें दिनासतना रावत जाल्यार देंवचार आमच्या जिवितान येता, आनी जेन्ना आमी ताका 2 मिनटां दिता तो 2 वरांक येतलो. तूं उठ्ठाय सकाळीं, तुजी तोकली फोडटा, तोकली दुखता, आंग दुखता, बॉडी दुखता, सगळें दुखता, कितले त्रास येतात, कितल्या लोकांक कॅन्सर जाता. कित्याक जेन्ना आमी कोणाक बोगसणें दिना, आमी लायसन्स दिता सैतानाक आमच्या जिवितान नाश उडोवपाक. ही कम्स टू किल, स्टील एंड डिस्ट्रॉय. देखून भाव भयणीनो, बोगसणें दिनासतना कोणूच रावनाका. आनी आयज जें दिवंक जाय तें फाल्यां दवरिनाका, फाल्यां दवरूंक जाय तें परवां दवरिनाका. एक दीस चड दवरीत जाल्यार मागीर तो आनीक ताळमेळ घालता म्हणून नाका म्हणटलो. ताका कितेंय कर, बोगसणें दिनासतना राव. आनी जितले दीस आमी रावता तितलो तो आनीक वीक घालता आमचे भितर, कितले आनीक हें करता, वायटपण करता, आनी तेजे उपरांत आमकां बोगसणें दिवपाक एकदम कठीण जाता. देखून भाव भयणीनो, जेन्ना तें इल्लेशें आहा, इल्लें बी आहा, तें तोडून उडोवंक जाय आनी बोगसणें आमी दिवंक जाय. आनी तेन्नाच की तो पावस जो पडटा स्वर्गांतल्यान आमचो बेसांवाचो, सगळें बरेपणाचो तो पावस आमच्या जिवितान मरो पासून तो पडटलो आनी आमकां सगळें बरें देवाचें फावो जातलें. आमेन. Amen. 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 Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Jezu कारगा, Jezu कारगा. आनी कोण हा गोवायकी दिवपाक? भाव भयणीनो, जेन्ना आमी गोवायकी दिता, जाणो तुमी कितें करतात ती? जेजूची, सर्गीच्या बापाची आनी पवित्र आत्म्याची चोत्राय तुजेर पडटा. आख्खो संवसार सोडून जेन्ना आमी गोवायकी दिता, आमच्या देवाची चोत्राय तुजेर पडटा. तो म्हणटा, पळयात बापा. जेजू म्हणटा आपल्या बापाक, तो बसला उजव्यार, तो म्हणटा, बापा पळय, पळय म्हजी धूव, पळय म्हजो पूत कितें म्हजी गोवायकी दिता, पळय कितें सांगता हांवें कितें केलां तें. देखून भाव भयणीनो, गरज आमकां ह्या वेळार बुधवाराच्या एका सुमारान एक दीस आमकां मेळटा गोवायकी दिवपाक. वय आमची शिकोण आसतली, शिकोण दिता आयज, पूण आमकां गोवायकी दिवंक जाय जाल्यार आमी केन्नाच मोनी रावपाची न्हय. कितें इल्लेशें घडलें आमच्या जिवितान, जेवण आमच्या जिवितान आमकां पेकोवणी दिली, कितें बरें हाडलें, कितें आमच्या जिवितान आमी थाराय घेतलो, जेन्ना तें सगळें घडटा आनी आमी जेजूक आर्गां दिता, ताका वाखाण दिता आमच्या गोवायकी वरवीं, भाव भयणीनो, कितें घडटा जाणाय? देवाची चोत्राय, स्वर्गीच्या बाबाची चोत्राय तुजेर पडटा.
जेन्ना सुर्गीच्या बाबाची चोत्राय पडटा भाव भयणीनो, कितें कितें बरें जावचें ना आमचें जिवितांत. देखून हांव तुमकां पोत्तून विचारता, कोणाक गोवायकी दिवंक जाय? हांव जाणो पवित्र आत्मा म्हूण म्हाका सांगता ह्या वेळार, कोण तरी हा, दोग जाण तरी हा जी गोवायकी दिवंक सोदतात. म्हाका उगडास आशिल्लो आतां. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. येस. इन द नॅचरल आमी पळोवंक गेल्यार हें पॉसिबलूच न्हू. दिस इज अख्खें जेजूच्या उतरा वरवीं हे मिरेकल. प्रेज गॉड. सो आमच्या कंपनीन आमी हांगा म्हाज्या गोवान एकल्याक स्टाफाक येवंक घातलेलो हांगा. सो तेणे तो आनी तेजी बायल फर्स्ट टायम ते हांगा येवंक एअरपोर्टाचेर पावलीं. विजाचेर नांव दुसरेंच आहा, एरर आहा आनी मॅच जायना. सो एअरपोर्टाचेर सगळें केलें. ऑफिसर म्हणूंक लागलो ना जायना, दिस इज एरर आनी इट इज नॉट मॅचिंग विथ युअर पासपोर्ट नेम. सो ताका हांगा फोन येयलो आनी म्हाजो घोव उलोवंक लागलो. मागीर हांवें सडनली आयकलें, हांवें कितें जालें हें जालां म्हणूंक लागलो. सो सगळीं उतरां कॅन्सल केलीं आनी आमी मागणें केलें, लूक फॉर ietelem केलें आनी आमी देवाक आर्गां दिलीं. पूण तोय सांगता तो होच आहा, पूण आमी हांगा कितें ऑलरेडी विजन केलें तो पावलो म्हणून हांगा. सो जायते उपरांत मागणें केलें आनी उगीत रावलीं आमी, थँक्यू द लॉर्ड. उपरांत एक हाफ एन आवर जातकूच तेणें मेसेज धाडली आनी मॅथ्यू 10:20 म्हणूंक लागलीं आमी. आफ्टर हाफ एन आवर मेसेज येयली की आतां तेच ऑफिसरान सांगलें ओके यू कॅन गो अहेड म्हणून. आनी ते पावले हांगा दिसता. सो जेजूक आर्गां. थँक्यू जेजू. जेजूक आर्गां. तुवें आतां ही टिकेटी वयर तुवें आतां गोवायकी दिली सिस्टरच्याने. काल जाणो एक आमचो भाव यूके आहा, ताची माय काल भायर पडली. काल न्ही, पोर भायर पडली. ताणें म्हाका मेसेज धाडली. काल म्हाका फोन केलो ताणें आनी तो म्हणटा आमी 6 जाण भाव, माय एकटीच आहा, सगळे भाव आमी यूके आहात. 5 भाव म्हजे आतां तांकां टिकेट मेळ्ळी, तांकां विजा सगळे तांचे कांय प्रॉब्लेम ना. म्हजीच पासपोर्ट म्हाका मेळना. आतां सुमार 15 दीस जाले. म्हजी माय बरी नाहली आनी हांव येवंक सोदतालो, पूण म्हजो पासपोर्ट आतां सगलो आडकोन उरला. ती बायल म्हाका एकदम रागार जाल्या, ती म्हाका एकदम वायट उलयता, कांयच दिना. आनी काल ताणें म्हाका सकाळीं फोन केलो आनी तो म्हणूंक लागलो म्हाका, ब्रदर मातशें मागणें कर, म्हाका म्हज्या मांयचे कुडीक म्हाका मातशें कितें माती घालूंक जाय. म्हणजे भाव येतले, आमी 6 भाव आमी यूके आहात पूण केन्नाच मेळना. आतां आमची माय भायर पडली आनी आमकां सगळे 6 भावांक एटलिस्ट मायच्या मोड्या फुडें आमकां मेळोंक जाय. आनी म्हाका हांव एकलोच हा, म्हाका मेळोंक जायना. तर हांवें काल म्हज्या भावाक सांगलें, भाव चल आमी हे वेळार हें एग्रीमेंट प्रे करुया आनी जी आडकोळ आसा तुजो पासपोर्ट तुका मेळोवपाक तुज्या हातान, ताजेर आमी ती आडकोळ पोस्ट करुया, पयलीं आत्म्याक विचारुया आनी तूं आतां फकत आर्गां आनी वाखाणणी दी. तो म्हणून हांव ट्रेनीन आहा. हांव एक्चुअली वेता पासपोर्ट म्हजो लंडन पासपोर्ट पळोवपाक, पूण इतले दीस हांव सद्दां 2-2 दिसांनी वेता, म्हाजो पासपोर्ट अजून मेळना. ती बायल जी आसा एकदम म्हणजे राग भरीत म्हजे कडेन उलयता आनी सगळ्यांक उलयता. काल हांवें तेजे ट्रेनान, जेन्ना तो ट्रेन नासलो, तेजे एग्रीमेंट प्रे केलो आनी त्या वेळार पवित्र आत्म्यान म्हाका सांगलें की ताजो पासपोर्ट आयज ताका मेळटलो म्हणून, म्हणजे काल मेळटलो म्हणून. तो गेलो थंयसर, वचना फुडें, पासपोर्ट ताजो ना. ती बायल ताका म्हणटा तूं वच, तुजो पासपोर्ट ना, इतले दीस येताय हांगा, कितल्याक त्रास करताय. म्हणटच तो पावलो सुमार 11 पावलो. आनी भाव भयणीनो 11 ते 4:30 पर्यंत तो रावलो थंयसर. 11 ते 4:30, 5.5 वरां रावलो. 4:30 5-10 मिनटां जावचे, 4:30 बंद जावचे, ऑफिस जावच्या आदी एक कुरियर येयलो आनी तो ते बायलेक सांगता म्हजो पासपोर्ट त्या कुरियरान, तूं कोण देव, तूं ती ताका म्हणटा तूं देव, तूं आमकां सांगपाक तुजो पासपोर्ट आहा म्हणून तूं देव आमकां सांगपाक. तो म्हणटा हांव जाणो की म्हजो पासपोर्ट आहा म्हणून. तेणें पॅकेट उक्तें केलें
आनी ताजो पासपोर्ट त्या कुरियर पॅकेटान आसलो. आयज सकाळीं त्या भावान म्हाका फोन केलो, म्हणलो भाव म्हज्या म्हजो पासपोर्ट मेळलो, म्हजे भाव आतां 2-3 दिसांनी वचपाचे, हांव आयतारा दीस सुट्टा आनी आमी सगळे भाव भाव आमच्या मायच्या मोड्या कडेन मावक मेवतले. हांव तो 3-4 म्हयन्या पयलीं येयल्लो, सुमार 1 म्हयन्याक येयल्लो आपल्या मायक पळोवपाक. ती बरी आसली, ताक करून ती भायर पडली. म्हणजे मातशी बरेच वर्सांनी आहा ती. पूण आतां म्हणटा जेन्ना आमी सगळे भाव मेवतले पयले पाटी कितल्या वर्सांनी म्हणटा आमी सगळे भाव मायच्या मोड्या कडेन फुडें आसतले. आनी हांव सजमलो की म्हज्या भावांक मेवचो ना म्हणून, पूण देवान तें केलें. आनी आतां फुडल्या ब्रेस्तारेर जेन्ना तिचो इंतेर जातलो आमी आसतले हांव गोंयांत, आनी हांव देवाक आर्गां आनी वाखाण दिता. हांव जाणा म्हजी माय बरें जिवीत सारली आनी ती आतां खूब वर्सां ह्या संवसारान आसली. पूण कितें घडलें की आतां तिच्या मरना वरवीं आमी सगळे भाव एका बरोबर मेवतात. तेच व्हडली मिलाद म्हणूंक लागलो म्हाका आयज. आनी भाव भयणीनो, हांव तुमकां कित्याक सांगता ह्यो वस्तू. केन्ना आमी सजमना कोण मेलो आमी पळयता आमी रडटा, माय मेली जाल्यार सगळें आमकां दूख भोगता. पूण ह्या भावान म्हाका कितें सांगलें तें हांव खरे भाशेन तुमकां सांगूंक सोदतां की ताका पासपोर्ट मेवली म्हणून ती व्हडली मिलाद. तो म्हणटा देवान म्हज्या मायच्या मरना वरवीं आमी सगळे भाव जे इतलीं वर्सां अजून मेळोंक ना, आमी आमच्या मायच्या मोड्या कडेन लेगीत आमचे सगळे आमी भाव मेवतले गोंयांत पयले पाट इतल्या वर्सांनी. आनी ही व्हडली मिलाद जावन आसा, कित्याक आमकां केन्नाच आमी एकामेकाक बरोबर केन्नाच मेळोंक ना आमी इतलीं वर्सां. आनी भाव भयणीनो, हें देव आमच्या जिवितांत कोत्ता. जेन्ना कोणाचें मरण जावन तेन्नाय आमकां कितें तरी बरेंपण देवाचें मेळटा, वय की ना? प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. पूण ताणें भावार्थ धरलो. काल जेन्ना तो 11 गेलो, 11:30 गेलो आनी तो सजमतालो की आतां येना, ती म्हणटा घरा वच, तुजें पासपोर्ट येवंक ना. तो रावता 11 ते 4:30 5:30 वरां रावता आनी 4:30 ताची पासपोर्ट त्या कुरियरान येता आनी ताका आपली पासपोर्ट मेळटा. प्रेज गॉड. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So wonderful. Praise God God. is so good. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. So आनी कोण हा? आनी कोण हा भाव भयणीनो? कोणाक जीव जाय? One more testimony घेवया आमी शिकोण करच्या पयलीं. कोण तरी हा? Yes, sister. Yes, sister Sinora. Yes. Praise God. ब्रदर मुगे एक टेस्टिमनी आहली. मुगे चेडो आहा न्हू, तो 14 वर्सां आहा. ओके, व्हडलो चेडो. तो आमी यूके तो अराउंड 8 वर्सां आसता येयलोली. ओके, आनी आतां तो मिन्स तेंगेले नेक्स्ट लेवल आसता शिकपाचें, जशें युनिवर्सिटी प्रिपेर जाताय न्हू. सो ते भाशेन तांकां सब्जेक्ट घेवपा आसताय. आनी तांकां पयर फॉर्म भरपा आहलोलें की तांकां चॉयस दिल्लें, म्हळ्यार उमके भुरग्यांक उमके एलिजिबल आहाय म्हणून. कित्याक तेंगे 3 क्लासीस आहाय आनी अराउंड 120 स्टुडंट्स. ओके, आनी तितू 120 स्टुडंट्सां भितर ओन्ली 60 स्टुडंट्स कॅन चूज ट्रिबल सायन्स, नॉट सायन्स बट ट्रिबल सायन्स टू मास्टर इन दॅट. म्हळ्यार ते हितून तुका प्रॅक्टीस करपा त्या सब्जेक्टान. ओके, सो 60 भुरगीं सेलेक्ट जाताय, घेवपा शकताय तो सब्जेक्ट सायन्स. आनी हांव न्हू पयलेसून मुगे चेड्याक कितें म्हणटा न्हू, तूं मुगे डॉक्टर मॅवरीक म्हणटा तेका. सो वी हॅव टू कॉल, आमकां कितें जाय तें आमी उलोवपा जाय न्हू. सो हांव तेका म्हणटालें. सो म्हाका कितें सांगलें जाणा, मामा हुंय तेंग हुंय 60 भुरग्यांक. बाय सिनोरा, तो कितें म्हणटा? तूं डॉक्टर म्हणटाय ताका, तो कितें म्हणटा आपणाकूच? तो हांसता. तो हांसता. माय डॉक्टर म्हणटा, पूण तो कितें म्हणटा? तो हांसता. पूण ताकाय जाय डॉक्टर जावपाक? तो ताकाय खोशी आहा? तेका खोशी आहा म्हणल्यार न्हू ब्रदर. मुगे चेड्यागे कितें जाणा, तो मिन्स जनावरां गेले मासू खायना. ओके, तो ना बीफ खायना, मटन खायना, चिकन खायना. हांवें ताका एक दीस विचारलें, बाबा तुवें कितें खायना? सगळ्यान देवान केला. मामा तुमी तांकां मारताय न्हू, तुमी तांचो जीव काडटाय न्हू. म्हणलें सायबा बोगोश.
हांवें म्हळें चोय देवान वस्त केल्याय समज ते आमी खावपा ते आमी भलायके पडपा मात्ते म्हणल्यार ते आमी खावपा केले न्हू पूण तेगेले मन ते अग्री जायना तेका दिसता आमी दुसऱ्याचो जीव काडटाय सो तो सगळे वेज खाता सो 60 स्टुडंट आसली सो 60 स्टुडंटां मेळपाचें आनी की सांगलें तेका फॉर्म आसतना चोय तो म्हाका म्हणटा मामा तूं समजना तेश कोन्न जायना हिंगा तेश कोन्न जायना तेश कोन्न घालपा मेळना तो सब्जेक्ट हांवें म्हणलें तूं घाल आनी सोड बाकी देवान तुगे ऑलरेडी केला ओके म्हणलं म्हाका आपण घात खूंय आनी मागीर फॉर्म भरला आनी म्हाका सांगता मामा आपण घालपाक गेल्लो खूंय पूण ते खूंय आपणा ऑप्शन दाखयना कित्याक आपण एलिजिबल ना म्हूण हांवें म्हणलें तूं कितें एलिजिबल ना ते मिन्स ते सरान सांगलें खूंय म्हळ्यार जे कोण UK आहाय चोय ते मिन्स दे आर मिन्स तेंगे स्टडीज ल्हानपणी सावन एज कंट्री जाले न्हू सो तांकां चड प्रिफरन्स आहा म्हणून पूण मुगे चेड्यागेले स्टडीजान तो व्हेरी गूड आहा पूण तेगेले फकत वीक पॉयंट आहलो की तो तेगे प्रायमरी सावन तो हिंग सावन शिकोन येवना म्हूण UK सो तो म्हाका म्हणपा लागलो सो प्रॉब्लमा लागून मिन्स ते सगळे कन्सिडर कोत्ताय सो तेका लागून तेणी सांगलें म्हणून की तुका मेळपा ना म्हणून ओके आनी तेणें फॉर्म भरलें फ्रायडे फॉर्म भरलें आनी धाडलें हांवें म्हणलें म्हाका सांगता आपण गायलो ना हांवें म्हणलें तूं एकूच जाण जावं म्हणलें तुका देवान दिलो म्हणलें तो सब्जेक्ट ओके सो मागीर इस्कला गेलो तो मंडे सो इस्कला येयला बेगीन म्हजे बर येयला हांव किचना आहलें मामा तूं जाणा हूंय हांवें म्हणलें कितें जालें म्हणलें ना आपणा हूंय आपणागे सरान सांगला तुका तो ट्रिबल सायन्स सब्जेक्ट मेळटा म्हणून हांवें म्हणलें तूं कितको मेळटा म्हणलें तेका विचारलें ना जी कोण 60 आहली हूंय तितूंतली 5 जाणां भुरग्यान हूंय नाका म्हणलो ओके सो तेका लागून तेणें आपणा दिलो आनी ब्रदर हांवें इतलें म्हणोना की मुगेल्या चेड्या मेळ म्हणून हांवें कितें म्हणलें जी कोण भुरगीं आशेताय तांकां सायन्स शिकपा मुखार फुडार कॅरियरा सो तांकांय तो मेळटो म्हणून सो आतां तो म्हाका सांगता 5 जाणांगेली नाका म्हणलां जी भुरगीं एलिजिबल आहली ती आनी तितूंतले आपण आहा आनी आपणागे सरान सांगलां की तुका सायन्स मेळ्ळा हांवें म्हणलें प्रेज जेजस आनी तेका हांवें तो स्क्रिप्चर म्हणपा लायलो द स्पिरीट म्हळ्यार देवाचो आत्मो सराचेर आसा आनी देवाचो म्हजेर फेवर आसा देवाचो सो तो म्हणटालो आनी द स्पिरीट ऑफ ट्रूथ अबायड्स इन मी ओके सो तो स्क्रिप्चर तो सदां म्हणून वयता सो ही एक टेस्टिमनी ब्रदर हें नो आमगे वील पावर कांय ना फकत हें पवित्र आत्म्यागेलें काम आनी जेजूचो मोग आमचे सगळे Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Sister Sinora. Thank you so much. Praise God. Praise God. Ani kon ha? Ani konan govaiki diung jay? Praise God. Thank you, Jesus. Okay, so we'll begin with our class. तर बाबणीनो जेन्ना आमी कालच्या बुधवारा दीस आमी काय कितें शिकल्या आमच्या भयणी आलिफान आमकां तो रिकॅप दिलो जेलिनान रिकॅप दिलो आमकां कितें सांगलें आमची शिकवण कितें आसली आमचें तारण जालें ओ जावना हो आमी प्रश्न हाचे वयर आमी विचार केलो लास्ट कालच्या बुधवारा दीस होय की ना प्रेज गॉड ओय ब्रदर ओय तर आमी शिकवण केली आणि आमी पळयलें की आमचें तारण जालें जाल्यार आतां कितें जाता आमच्या जिवितान आमचें तारण जालें जाल्यार तर कितें घडटा आमच्या जिवितान आतां आमकां मोग येता देवाच्या उतराचेर आमकां देवाचें उतर एकदम बरें लागता केन्ना कोण बरे भाशेन शीत आनी बरी कोडी करता बरें नुस्तें भाजता किसोन करता कितें बरें जेवण करता आमकां बरी रूच येता खरेंच तें बरें जेवण म्हूण आमकां तें बरें लागता कित्याक बरे भाशेन रांदलां म्हणून तें जेवण बरें आमकां रुचीक जेवण रांदलां म्हणून तेच भाशेन भाव म्हणून जेन्ना आमचें तारण जाता आमकां एकदम रूच येता कित्याची रूच येता आमकां कित्याची रूच येता देवाच्या उतराची करेक्ट देवाच्या उतराची आमकां रूच येता खरेंच आमकां देवाचें उतर चड आवडटा होय की ना वी लव द वर्ड ऑफ गॉड आयज आमी शिकोया
हे देवाचे उतर कितें म्हणटा तें आमकां. प्रेज गॉड. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Fiona, you can read the scriptures, Baba. Fiona? Okay, sister. Okay. Okay, maga वसंक जाय जुवाचो 8वा विसवोर वोड 31 आणि 32 31 and 32. हांव कित्याक हें म्हणजे इंटरनेट मातशें काम करिना सारकें आयज. Praise God. Baba Fatima, you are there. Are you on the laptop? Fatima, you on the laptop, Baba? Okay, maga दिसता मेवतले आमकां. Praise God. Oh, Senora, are you on the laptop? Sister, hey Jesus. लॉगिन करता लॅपटॉपार. Sister? You can share the scriptures, Baba. Yes. Make me co-host. बरें आता म्हजी पेज चेंज जाली. हांव पेज घालता. 1 minute. Okay. Who's that, Sister Fatima? Oh, chill potre, brother. Praise God. Yeah, go Baba. Co-host Kello. Okay. बरें हांवें घातलें आतां. I put the scripture. जुवाचो 8वा विसवोर वोड 31 आणि 32. आम्ही वाचूया. चल फियोना. आपणाचेर भावात दोवरल्या त्या जुदेवाक जेजून म्हणलें, तुमी मोचे उतर तुमचे भितोर रिगून दोवरशात जाल्यार तुमी खरेपणी मोजे शीस जातेलेत आनी तुमकां सोत कोळोन येतेले आनी सोत तुमकां स्वतंत्र कोत्तले. Praise God. Thank you, Jesus. Jesus. देवाचे उतर आयज आमकां म्हणटा जेजू कोणा कडेन उलयता. आपणाचेर भावार्थ दवरलो त्या जुदेवांक. तो कोणा कोण उलयना. तो कोणाक दुसऱ्यांक सांगिना. तो फकत ज्या जुदेवा लोकांक ताचेर भावार्थ दवरता ताकाच तो उलयता. आनी तो कितें म्हणटा. तो म्हणटा तुमी मोजे उतर तुमचे भितर रिगून दोवरशात जाल्यार तुमी खरेपणी म्हजे शीस जातेलेत. आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो. जेजूचे शीस जावपाक आमकां पयलो भावार्थ धरूंक जाय. आमचें तारण जावंक जाय. कित्याक फकत जो कोण भावार्थ दवरता ताचें तारण जालां. कोणाचे दुसरे आमी जो कोण धर्म करता, आमी मिसाक वेता, आमी इगोर्जेन वेता, आमी बायबल स्टडी घेता, आमी खूब रेगादोराचें आयकता, ताचें तारण जावंक ना. फकत जो लोक भावार्थ दवरता जेजूचेर ताच्या उतराचेर ताचें तारण जालां. म्हणटच आतां आमी पयलीं सोजमणी घेवया की आमचें तारण जालें म्हणून. जेन्ना आमचें तारण जाता तेन्ना जेजू कितें म्हणटा. तुमी म्हजें उतर तुमचे भितर रिगून दोवरशात जाल्यार म्हणजे ताचें उतर आमच्या भितर कशें आमच्यान रिगून दवरूंक जाता. जेजूचें उतर आमचे भितर कशें आमच्यान रिगून दवरूंक जाता तोच ताचो प्रश्न आयज आमी पळोवया. जेजूचें उतर आमच्या भितर आमच्यान रिगून दवरूंक जाता. वय ब्रदर कन्फेस करून. ओके तर आमचे भितर आमच्यान देवाचें उतर रिगून दवरूंक जाता जाल्यार तें आमी कशें करूंक जाता. कशें आमच्यान देवाचें उतर आमच्या भितर रिगून दवरूंक जाता. पोतून म्हणून आमी तुमची समजोणी घेवन समजोणी मेवली म्हणटून आनी ते आमच्या काळजान तें उतर रिगता. आमी बिश्टें आमी तोंडांतल्यान म्हणलें जाल्यार तें आमचे भितर उरतलें ना. समजोणी मेळोंक जाय त्या उतराची. आमी आतां आमच्या जिवितांत कितले तेर्स केले. आमी सदां तेर्स करिना. वय करता. आमी देवाचें उतर म्हणिना. आमी नयना करिना. आमी देवाचें उतर आयकना. आमी सगळें कोत्ता
पण देवाचे उतर खरेपणी आमचे भितर रिगून रावला ना. तर आमच्या भितर देवाचे उतर कशें रिगून रावतले, कशें आमच्या भितर देवाचे उतर रिगून आमी दवरूंक पावतले. कळ्ळें? हाऊ विल वी बी एबल टू हॅव द अबायडिंग वर्ड? ब्रदर, when we जेन्ना आमी भावार्थ धरता देवाचो उतराचेर आनी आमी ताका सदां प्रॅक्टीस करतात. प्रॅक्टीस करता. व्हेरी करेक्ट. भाव भयणीनो, फकत देवाचे उतर आयकलें, आमच्या तोंडान म्हणलें जेजू तुज्या गायांनी म्हजी पेकोणी जाली, जेजू तुज्या गायांनी कितले पाटी म्हणले रे? हांवें 200 पाटी म्हणला. बरें, फाल्यां म्हण 200 पाटी म्हणलें, 200 पाटी म्हणलें. कितले दीस म्हणटा रे? आतां सुमार 2 म्हयने जाले देव जेजूच्या गायांनी हांवें म्हजी पेकोणी जाली म्हणटा. आनी आतां पळय, अजुनूय दुखा, पूण अजुनूय हांव कॉमेस करता म्हणपाक. म्हणलें जाल्यार आमची पेकोणी मेवतली आमकां ना. कितले पाटी म्हणला आमी? केन्ना आमी म्हणटा 200 पाटी म्हणले, आतां आमी 300 पाटी म्हणया, सद्दां आमी 300 पाटी म्हणया. आमचें काम जातलें? देवाचें उतर आमच्या भितर रिगून रावतलें ना. तर हाचो ओर कितें? जेन्ना आमकां जाय देवाचें उतर आमच्या भितर रिगून रावपाक, आमच्या देवाचें उतर कशें रिगून जाता? जेन्ना आमी तें उतर पाळटा. आतां आयकात बरे भाशेन भाव भयणो, वर्स 31 आनी वर्स 32 कनेक्टेड आहा. म्हणजे कितें? आयकात, जेजू कितें म्हणटा? तो शिसां कडेन उलयता. म्हणजे जो लोक शीस जावपाक तयार आहा, लोक शीस जावपाक तयार आहा, आयकात. आनी तुमकां सोत कोळोन येतले आनी सोत तुमकां स्वतंत्र kortelem. The truth will set you free. You shall know the truth and the truth shall set you free. आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो, आमी कितले पाटी आयकलां की जेजूच्या गायांनी आमची पेकोणी जाली? कितले पाटी हांवें आयकलां? आमी सगळीं जाणो ते देवाचें उतर. पयली चीट पेदूरची, दुसरो अविस्पोर, वोट 24. आमी जाणो ते की जेजूच्या गायांनी आमची पेकोणी जाली, जावची ना, जाली. पूण हांव विचारता तुमकां एक एकल्या, ओके? हो प्रश्न एक एकल्या, आयकात बरे भाशेन. केन्ना हें सोत म्हाका कोडोन येतलें आनी हांव स्वतंत्र जातलो? कित्याक ही सोजमणी मेळत जाल्यार आमी जेजूचे शीस जातले. म्हणटच जेजूचे शीस जावंक जाय जाल्यार, आमचें खरें तारण जालें जाल्यार आमी शीस जावपाक तयार जाता. एक दीस जाता, दीस वेता, आमी शीस जायत वेता. ते शीस जावपाक आमकां जाय जेजूच्या उतराचेर भावार्थ. आनी तें उतर आमकां आमी कितें म्हणटा तो कितें म्हणटा? यू शॅल नो. तें आमकां परतून वाचुया. आनी तुमकां सोत कोळोन येतले आनी सोत तुमकां स्वतंत्र kortelem. तर हांव तुमकां विचारता, आमी जाणो की जेजूच्या गायांनी आमकां पेकोणी मेवली. आमी आतां दोतोरा कडेन वेता, चॅकअप करपाक वेता. थोडी जाणां आमकां ती संय आहा. आतां जेन्ना आमी 50-55 जाता, आमकां जाय दोतोरा कडेन वचपाक, आमचो टेस्ट करपाक, ब्लड टेस्ट करपाक. आनी दोतोर म्हणटा, रिपोर्ट घेता आनी म्हणटा, सगळें बरें आहा रे बाबा, सगळें घट आहा. वय डॉक्टर, सगळें बरें आहा. आतां म्हाका बरें दिसलें, कित्याक दोतोरान म्हाका सांगलें सगळें म्हजें बरें आहा. एक थोड्या म्हयन्यांनी तूं वेताय दोतोरा कडेन आनी दोतोर रिपोर्ट पळयता आनी म्हणटा, बाबा तुजो रिपोर्ट बरो दिसना म्हाका, मातशें आहा, पूण म्हाका दिसता ताका चड जायना जाल्यार मातशें आनी कितें तो सामकें कितें सांगता आपलें. त्या वेळार आमच्या जिवितांत कितें घडटलें? कितें घडटलें? जेन्ना दोतोर आमकां सांगता, रिपोर्ट सांगता, मातशें आहा, चड ना, मातशें आहा. तूं आतां म्हयन्याचे म्हयने येताय, 2-3 म्हयन्यांनी येताय, रिपोर्ट करताय, सगळें बरें. पूण म्हाका आतां मातशें कितें थोडें बरें दिसना तुज्या रिपोर्टार. आतां कितें घडटलें आमच्या जिवितांत जेन्ना तो रिपोर्ट आमी आयकता? दुबाव येतलो, वय की ना? दुबाव येतलो, भिरांत येतली. आतां आमी घरा गेल्या, दोतोरान 2-3 वरां जालीं, दोतोरान आमकां तो रिपोर्ट सांगलो.
तो आता रिपोर्ट घेऊन आम्ही वाचता आमकां ती सजमोन येना आणि आम्ही आमचे थिजर आमच्या टॉयलेटीन बसले आम्ही दुकां पडटात आमचे वयले आम्ही चिंता अरे बाबा कितें घडलें कितें दोतोरान सांगलां आता दोतोरान 3 वरां पयलीं जे उतरां उलयल्या तीच आमच्या मनान जातात गुंतात सगळी गुंतात आणि तो दोतोर मातशें पूण मातशेंच व्हडलें जालां आमच्या मनान आणि आम्ही आता रडटा आता आम्ही गुगलाचेर वेता हाका सांगता ताका सांगता आणि मागीर आनी कोणाक सांगत जाल्यार तो म्हणटलो हें जालां तुजें त्या जाणें सुमार जाणें कितें आमच्या शेजाऱ्याक हेंच जाल्लें आणि आमी ताचे पासून खूब मागणें केलें पूण कालच्या सुमाराक कितें जालें तो मेलो ताचे पासून खूब मागणें केलें मातशें आहलें दोतोरान सांगलें पूण तो मेलो आतां कितें घडटलें आतां तुज्या जिवितांत हांव विचारता तुमकां आतां कितें घडटलें आमच्या जिवितांत कित्याक आमी सगल्यांक सांगलें आनी तो लोक आमकां कितें सांगता तो आनीक मातशें आपल्याक तांचें मन आमकां भिरांत दिवपाक न्हय पूण ती कितें म्हणटात जें तुज्या जिवितांत घडलां त्या दोतोरान सांगलां तें हांव जाणो कोणा कडेन घडलेलें आनी ताचे पासून आमी खूब मागणें केलें आनी तो मेलो आतां आमच्या मनान आजून भिरांत येयली पूण भाव भयणीनो जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता तें उतर आमी दिसपट्ट्या जिवितांत पाळटा आतां आमी पयली चीट पेद्रूची दुसरो 24 कितें म्हणटा ताच्या गायांनी आमकां पेकोणी मेळटली मेळ्ळी मेवली होय की ना जेन्ना आमच्या जिवितांत कसली आडकोड जावच्या आदी आमी तें उतर आमच्या काळजांत दवरता आमी तें पोत्तून नियाळ करता केन्ना आमकां कसले मातशे इल्ले त्रास जाले तें उतर घेवन आमी तें उतर घेवन आतां आमकां पेकोणी मेवली कित्याक त्या उतराचेर आमी बावट दवरलो आनी हांव आतां जाणो की त्या उतरा वरवीं म्हाका पेकोणी मेवल्या म्हणून आतां समजा म्हाका हो रिपोर्ट मेवलो पूण केन्नाच हांवें तें उतर हांवें ताजो वालोर म्हज्या जिवितांत केन्नाच पळोवंक ना म्हणजे जेजूच्या गायांनी म्हाका पेकोणी मेवली खूब जाणां कितें म्हणटात वय जेजूच्या गायांनी पेकोणी मेवली पूण कितें ब्रदर जाणें हांवें कितें केलें हांव दोतोरा कडेन गेल्ली दोतोरान म्हाका ही पिल्लां दिलें पूण हांवें देवाचें उतर म्हणलें जेजूच्या गायांनी म्हाका पेकोणी मेवली आनी दोतोरान म्हाका पिल्लां दिलीं जेजूच्या गायांनी म्हाका पेकोणी मेवली आनी आतां सगळें बरें जालें म्हणटच ही पावटी दोतोरान सांगलां म्हाका हें कर तो हें कर आनी हांव जाणा जेजूच्या गायांनी म्हाका पेकोणी मेवली हें घडटलें तुज्या जिवितांत की खरेंच तुजी पेकोणी घेवली म्हणून हांव विचारता तुमकां केन्नाच जावचें ना कित्याक हांवें केन्नाच देवाच्या उतरा वरवीं हांवें ती पेकोणी पळोवंक ना हांवें म्हणली ती उतरां पूण हांवें दोतोरा कडेन गेलो पूण ज्या दिसा म्हाका म्हज्या जिवितांत कसलीच म्हाका आडकोळ आसली कसली म्हाका पिडा येयली आनी हांवें फकत देवाचें उतर घेतलें आनी देवाच्या उतरा वरवीं हांवें तो नियाळ करून तें उतर करून हांवें भावार्थ धरून म्हाका पेकोणी मेवली आतां हांव जाणो म्हाका कोणाक सांगपाची म्हाका सांगपाची गरज ना की जेजूच्या गायांनी म्हाका पेकोणी मेवली म्हणून कित्याक हांव जाणो की ताच्या गायांनी म्हाका पेकोणी मेवली म्हणून कित्याक हांवें पळयलां म्हज्या जिवितांत त्याच्या उतराचेर नियाळ करून म्हाका हेचे पयलीं म्हाका पेकोणी मेवली म्हणून आनी देखून भाव भयणीनो आतां जेन्ना हांव कोणा दोतोराचो रिपोर्ट घेता कोण म्हाका सांगता की तुज्या जिवितांत हें कितें म्हाका दिसता कितें म्हाका कॅन्सर दिसता कितें म्हाका हें वायट दिसता हें हांव ताचे कडेन पळयता आनी ताका हांसता आनी पळयता दोतोर तुवें म्हाका सांगलां तें बरें आहा पूण तुवें म्हाका सांगलां ती फोट कित्याक म्हजे कडेन एक सोत आहा आनी तें सोत म्हणटा ताच्या गायांनी म्हजी पेकोणी जाली आनी देखून भाव भयणीनो जेन्ना हांव जाणो की म्हजी खरेंच पेकोणी जाली म्हणून फकत दोतोरान सांगलां म्हणून न्हय कित्याक देवाच्या उतरान म्हाका तेजे पयलीं म्हाका पेकोणी दिली म्हणून आतां तें म्हाका सोत कळोन येता आनी हांव आतां स्वतंत्र जाता आयकतात भाव भयणीनो तुमी इट इज नॉट द ट्रूथ ऑन द बायबलाचेर कितें बरयलां तें म्हाका तें सोत म्हाका स्वतंत्र करिना जे हांव कोण प्रेगादोर येता कोण प्रिचर येता तो म्हाका सांगता म्हणून म्हाका तें सोत म्हाका स्वतंत्र करिना जेन्ना हांव तें आमच्या शितलान आमकां बरे भाशेन सांगलां आमच्या भयणी शितलान कितें सांगलें जेन्ना हांव तें उतर कोत्ता हांव पाळटा तें उतर म्हणटच जेन्ना हांव तें उतर पाळटा आय एम अ डुअर ऑफ द वर्ड
तेन्नाच की ते उतर म्हाका स्वतंत्र करता. आता थोड्या वेळा पयलीं आमच्या बाप डेरिकान आमकां एक स्क्रिप्चर दिलो. किचो स्क्रिप्चर दिलो जाणा तुम्ही? कोण तरी तुमच्या मनात कोणे बरयला तो स्क्रिप्चर? फिलिपकारांक 4:24 वोड 19. फिलिपियन चॅप्टर 4 वर्स 19. घालया आमी तो स्क्रिप्चर घालया, तो पोतून घालया आणि पळोवया कोहे आमकां देवाचे उतर स्वतंत्र करता, कोहे आमकां सोत कोडोन येता आणि कोहे आमकां ते उतर आमकां स्वतंत्र करता. पळोवया. फिलिपियन चॅप्टर 4 वर्स नंबर 19. चल बाय फियोना. मोठो देव जेजू ख्रिस्ता वरवीं आपल्या सुबा पौलुतीतले काडून तुमच्या गोरसांनी तुका पावतलो. मुजो देव जेजू ख्रिस्ता वरवीं आपले सुभाम देवलोतींतले काडून तुमचे गरजोनी तुमकां पावतलो. आमचे भाशेन बरयला पावतलो, पूण खरें म्हणल्यार पावतलो ओ पावला? हांव विचारता तुमकां, पावलो, पावतलो ओ पावला? पावलो. पावलो. ताणे आमकां पेकोणी, तो आमकां पेकोणी दितलो ओ दिल्या? दिल्या. दिली. दिली, दिली, होय दिली. म्हणजे जेन्ना भाव भयणीनो आयकात बरे भाशेन, जेन्ना आमी शुअर तमान नव्या करारान वाचता, केन्नाच आमी आयकना, केन्नाच वाचिना देव आमकां दितलो, आमकां पेकोणी दितलो, तो आमकां बेसांनी बोदतलो. कांयच आमी अहें वाचिना की म्हणजे फ्युचर टेन्स आमी केन्नाच वाचिना की तो कोत्तलो, करचें आहा, जातेलें. आमी सदांच वाचता ताणें पेकोणी दिली, ताणें आमकां सगळें बेसांनी बोल्ल्यान सगळे पास्ट टेन्स म्हणजे जे खुर्सार घडलें ते आमी फकत ताचेर बावट दवरता. आनी भाव भयणीनो, ह्या कारणा लागून जेन्ना तें उतर आमी जाणो की हें सगळें घडलां म्हणून आमच्या जिवितांत जेजू वरवीं खुर्सार, आतां आमी त्या उतराचेर बावट दवरता आनी फकत आमी आर्गां दिवन ते आमी आमच्या जिवितांत आपणायता. पूण आमी आमच्या जिवितांत त्या उतरा वरवीं केन्नाच आमी आपणांक ना जाल्यार आमी फकत देवस्पण करता, आमी मागणी करता, तेर्स करता, नोवेनां करता, खूब वस्तू करता, पूण केन्नाच त्या उतरा वरवीं आमकां जैतिवंत जिवीत आमी केन्नाच जिवोंक ना जाल्यार तेन्ना आमकां तें उतर केन्नाच कळचें ना आनी आमी केन्नाच स्वतंत्र जावची ना. म्हणजे आता आमी पत्तून आमी कालच्या बुधवारा दीस जे शिकल्यात आनी आमी आयज आमी कितें सांगता ते आमी कनेक्ट करूया. जेजू म्हणटा जेन्ना आमचें तारण जाता, आमचें तारण जाता म्हणजे आमचो आत्मो जेजू सारको जाता. आमचें तारण जालें वय, पूण जेन्ना आमचें तारण जालें आनी पवित्र आत्मो आमचे भितर येयलो रावपाक, तो आमकां कितें करतलो? तो आमकां बूक दितलो देवाच्या उतराची, वय की ना? तो आमकां देवाच्या उतराची बूक दितलो, तो आमकां बूक येतली. आमकां जेन्ना आमी भुकेल्लीं आसा आनी आमी खिचोन आमच्या शेजाऱ्या कडेन कितें रांदता जाल्यार आमकां बरो वास येता. तेन्ना कितेंय रांदलें जाल्यार बरो वास येता, कित्याक आमकां भूक लागल्या म्हणून. तेच भाशेन जेन्ना आमचें तारण जालां, जेन्ना आमकां पवित्र आत्मा आमचे भितर येयला, तेन्ना आमी खिचोरूय वसोन आनी थंयसर सोत शिकयतात वा देवाचें उतर परगट करतात. म्हाका देवाच्या उतराची वास येता, म्हाका जाय देवाचें उतर खावपाक, म्हाका जाय देवाचें उतर पोत्तून आयकोपाक. फकत आयकोपाक न्हय, म्हाका जाय देवाचें उतर आयकोपाक, कित्याक तें उतर म्हज्या काळजान धरून आतां म्हाका तें उतर पाळूंक जाय. कित्याक पवित्र आत्मा म्हणटा चले उठ रे, गोवायकी दी, ओगी राव नाका, मोनो राव नाका, उतर तुजी गोवायकी दी. ते वस तुझ्या शेजाऱ्या कडेन ताका सांग, देवाचें उतर सांग, वस तिचोर तांकां आदार दी, वस तिचोर कितें तर बरें कर. तो पवित्र आत्मा म्हाका सांगता. आनी जेन्ना हांव त्या पवित्र आत्म्या उदेशीन हांव भायर सरतां आनी हांव गोवायकी दितां आनी जें पवित्र आत्मा सांगता तें हांव करतां, आतां कितें घडटा? पवित्र आत्मा थंयसर हाजीर आसता आनी जेन्ना हांव कोणाक ती खबर सांगता
थंयसर पेकोणी जाता, तांकां बरें जाता तांच्या जिवितान, तो बरो पावस देवाचो बेसांवचो पावस जाता तो तांचेर पडटा आनी आतां पवित्र आत्म्या उदेशी तांकां सगळें बरें जाता आनी आतां जेजूचें राज वाडत वेता. आतां आमी दुसऱ्यांक शीस करूंक पावता कित्याक आमी शीस जाल्या जेजूचे, आमी तें उतर पाळटा, आमी पवित्र आत्म्याक आयकता आनी आमी जेन्ना पवित्र आत्म्याचें आयकता, आमी जे पवित्र आत्मा सांगता तें करता, आतां आमी दुसऱ्यांक शीस करूंक पावता. We make disciples. One disciple can make another disciple. आमी खरेंच शीस ना जाल्यार आमी फकत आयकता. बुधवार दीस आयकलें, ब्रेसदार जाता म्हणून सकाळीं उठता म्हणून ते आमी कितें आयकता, मातशें कितें बुधवार काल कितें मातशें शिकवण जाल्ली, कितें कसली शिकवण जाल्ली तें सगळें वाऱ्यान गेलें. आमी केन्नाच तें पाडिना, परतून आयकना, ते युट्यूबाचेर वचोन ताका कितें नोट केल्या तें आयकुरिना. तें आमच्यान केन्नाच आमच्यान तें उतर आमच्यान पाडूंक जायना. कित्याक भाव भयणीनो, ते आमकां हे सगळे सायंटिस्टान आमी जाणो की एक फावटी कितें आयकलें तें आमच्या मनान आसचें ना. तें आमी विसरता, सदांच विसरता, हांव विसरता. पूण जेन्ना आमी ताचेर परतून नियाळ करता, तें उतर आमी पाळटा, आतां ती संय करता, आतां पवित्र आत्मा आमकां आदार दिता आनी त्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी तें उतर पाळटा. तें स्वत आमकां आतां कळोन येता की त्या उतरा वरवीं तें स्वता वरवीं आतां आमी स्वतंत्र जाता. आनी जेन्ना आमी स्वतंत्र जाता भाव भयणीनो, आमी कितें करता, आमी ही बरी खबर दुसऱ्यांक दिवंक पावता आनी दुसऱ्यांक दिवंक पावल्या उपरांत आमी तांकां शीस करूंक पावता आनी जेजूचें राज परगट करपाक, जेजूचें राज फुडें व्हरपाक, दुसऱ्यांचें तारण करपाक. भाव भयणी, आमचें तारण जालें जाल्यार पुरो आमीच वेतले, आमी सगळीं सरकार वेतले, दुसऱ्यांक इफेन्नान वचोनी देव अशें चिंतलो की फकत आतां थोड्या लोकांचो जो लोक बुधवाराच्या क्लासीक येता तांचेंच तारण जालें. दुसरो लोक जो येना, दुसऱ्या लोकांक ज्या उतराची सोजमणी इफेन्नान वयतली, आमकां आमी खोशी जातली काय? देवाक खोशी जातली की सगळीं फकत होच लोक सरकार वेतलो आनी दुसरो लोक इफेन्नान वयतलो, ताका खोशी जातली काय? हांव विचारता तुमकां. ना भाव, देवाक जाय की सगळ्यांचें तारण जाल्लें, आमच्या भाव भयणांचें, आमच्या घरकाराचें, आमच्या पत्नीचें, आमच्या सासूमायेचें, आमच्या सासूपायचें, आमच्या पायमायचें, आमच्या शेजाऱ्याचें, सगळ्यांचें तारण जाल्लें जाय. God so loved the world that he gave his only son for the whole world. आख्ख्या संवसारा पासून दिलें. पूण भाव भयणीनो, आमचें चिंतप कितें की हांवें जेजूच्या गायांनी म्हाका पेकोणी मेळ्ळी, पुरो, म्हाका पेकोणी मेळ्ळी, पुरो. जेजूच्या कितें तें गॉड विल सप्लाय ऑल माय नीड. म्हाका म्हजी सर्वीस मेळ्ळी, म्हजो पूत गेलो बोटीर गेलो, म्हजो पूत गेलो हांगा गाल्फाक गेलो, पुरो हांव खोशी, म्हजेंच बरें जालें. पूण आमी अहें चिंतीत जाल्यार भाव भयणीनो, आमकां कितें फायदो आहा? आमी खरें शीस जेजूचें फकत आमी आमचें चिंता. आमी देवा कडेन कित्याक येता? आमच्यो गरजो मेळोवपाक. पूण जेन्ना आमच्यो गरजो मेळल्यो, आमी दुसऱ्यांक बरी खबर सांगता काय, आमी तांकां रेसिपी दिता काय की त्या उतरा वरवीं आमी खंय आमकां तें जैत मेळ्ळें, खंय आमकां ती पिकोणी मेळ्ळी, खंय आमकां सगळो पावस मेळ्ळो देवाच्या पेसांवचो, तें आमी कोणाक सांगता काय? आमी सांगना जाल्यार भाव भयणीनो, आमी एकदम हें जाता, सेल्फीश जाता. सेल्फीश म्हणजे कितें? सेल्फीश म्हणजे कितें आमच्या भाशेन? सेल्फिश, आपस्वार्थी. आपस्वार्थी. थँक यू सिस्टर फातिमा. आपस्वार्थी म्हणजे आमी फकत आमच्या जिदान जो कोण जेजूचो शीस, खरें जो देवाचो पूत, देवाची दूत, ती आपस्वार्थी केन्नाच जावची ना. ती सदांच चिंतात, अरे बाबा दुसऱ्यांचें बरेंपण पळोवपाक, दुसऱ्यांचें बरो फायदो जावपाक, दुसऱ्यांक शीस करपाक, कित्याक तांकांय सजमणी दिवंक जाय. आनी देखून भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, देवाची उतर आमकां सजमणीन आमी तें पाळटा, आतां तें उतर आमी पाळटा, खरेंच आमी तें उतर करून आमी जैतिवंत जिवीत जियेता. आतां आमी जाणो की तें उतर आमी खरेंच आमकां तें कळोन येयलें म्हणून तें उतर आमकां स्वतंत्र करता. जेन्ना तें उतर आमकां स्वतंत्र करता, आमच्यान आपस्वार्थी जावंक जायना. खरें आमी भुरगीं जाल्यार, देवाची भुरगीं जाल्यार आमकां जाय हें उतर दुसऱ्यांक सांगलेलें, हो रेसिपी दुसऱ्यांक दिलोलो. हें जे आमी शिसा भाशेन आमी हें जिवीत जियेता देवाच्या उतरा वरवीं, ही बरी खबर आमकां जाय दुसऱ्यांक सांगपाक. देखून हांवें तुमकां सांगलेलें 2-3 सुमार पयलीं, आतां आमची लेवल
जी एक लेवल 1 हा लेवल 2 जावंक जाय. आमीच देवाचे उतर घेतले. आज जेजूच्या गायांनी म्हाका पिकोणी मेवली. आता म्हाका सगळे देवानी बेसावनी पडली. आता म्हाका बरे व्हडले मोटर हा, व्हडले घर हा, बरे व्हडले घर हा. आता म्हाका खूब लोक हा म्हज्या घर भितो करपाक. आता म्हाका जाय पयलो हांव करतालो. आता म्हाका 3-4 लोक जाय ते घर व्हडले घर हा म्हाका. आनी ह्योच वडवीको सांगपाक आमकां आमी म्हणटा देवान आमकां बेसावनी पडला. ना भाव भयणीनो, जेन्ना आमकां आमच्या जिवितांत देव आमकां बेसावनी भरता, तो बेसांव भरिना फकत आमच्या फायद्या पासून. ही ब्लेसेस अस टू बी अ ब्लेसिंग. आमचे भाशेन कशें म्हणटात ते, तो म्हाका बेसावनी भरता. तर जेन्ना म्हाका तो बेसावनी भरता, हांवें आतां तें बेसांव तें बरेंपण दुसऱ्यांक दिवंक जाय. हांव खरेंच जेजूचो शीश जाल्यार, खरेंच म्हाका तें उतर स्वतंत्र केला जाल्यार हांव आपस्वार्थी जावचो ना, पूण हांव तें उतर आतां सगळ्यांक दितलो. ती बरी खबर दुसऱ्यांक दितलो, तांकां शीश करतलो. आनी तेच भाशेन हे करून हांव तांकां जेजूच्या राज्यान भितर सरून दितलो, आमंत्रण दितलो. आनी आतां हे जेजूचें राज, हें जें तारण आमचें जें जालां, आतां सगळ्यांचें जायत येतलें. आनी हें आमी चिंतीत जाल्यार भाव भयणीनो, कितल्या लोकांचें आयज तारण जातलें. ना तर आमी फकत म्हणटले अरे बाबा आमचे गरजेनी ये, आमी मिसाक ये, तेज कर, मागणें कर. पूण जेन्ना आमी खरेंच हें उतर दुसऱ्यांक सांगता, हे जे जैतिवंत जिवीत आमी जियेता, आमीच पयलीं जियेता, तें दुसऱ्यांक आमी सांगूंक पावता, तेन्नाच की आमी जेजूचे शीश जावन दुसऱ्यांक शीश करपाक आमी आतां भावुरता. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. देखून भाव भयणीनो, आतां फकत आमची लेवल 1चेर रावनाका. लेवल रावपाची आमी रावल्या, चड पाटी लेवल 1 रावला. लेवल 1 म्हणजे कितें? हांव देवाचें उतर घेतलें, म्हाका पेकोणी मेवली, म्हाका फायदो जालो, म्हाका बेसांव मेवली, म्हाका सगळें मेवलें, हांवें गोवायकी दिली, कितें देवान म्हज्या जिवितांत घडलें. वय बरें हा, नो प्रॉब्लम. पूण आमी आतां तितलेंच घेवन बसपाची गरज ना. आतां जाय आमकां ही बरी खबर जी आमच्या जिवितांत घडल्या ती दुसऱ्यांक सांगपाक. ही बरी खबर, ही जी रेसिपी केक करपाची, हे बेसांव खंय मेळपाचें देवा कडसून, हो जो संबंद आमी आमच्या जेजूशी घोट करूंक जाय. भाव भयणीनो, आमी फकत दुसऱ्यांक ही खबर कित्याक दिता? फकत तांकां बेसांव मेळपाक ना. आमी ही खबर कित्याक दिता? कित्याक जाय आमकां हो संबंद जेजूशी घोट करपाक. यू नो, देवाक जाय एकल्या बरोबर ताजो संबंद घोट करपाक. आनी जेन्ना आमचो संबंद घोट जातलो भाव भयणीनो, तेन्ना बेसांवांत चिकारूच येतली आमकां, चिकार येतली. ह्या आमच्या भावान डेरिकान आयज आमकां ताणें गोवायकी दिली. ताणें कितें सांगलें? जेन्ना ताणें ताजो देवाचें उतर आयकत गेलो, ताजो संबंद देवाशी घोट जायत गेलो, आतां कितें जालें? ताणें आपल्या बायलेक इतल्या वर्सांनी भोगसणें दिलें. आतां ताजो संबंद जो जेजूशी घोट आसलो, तो संबंद ताज्या बायलेशी घोट जालो. जेन्ना संबंद देवाशी आपल्या पेल्याशी घोट जालो, आतां कितें घडलें? आतां घर येयलें, गार्डन येयलें, इस्कॉल येयलें, सगळें जें बरें आसूंक जाय तें देवान ताका त्या जाग्यार धाडलो की ताच्या फॅमिलीक आतां बरें जालें म्हणून. आनी तो आतां कितें करता? तो आतां ताजी फॅमिलीक, तो फकत आतां ताजी फॅमिलीकूच दिना, तो आतां ताज्या भयणीक दिता, ताज्या नातवाक दिता, म्हणजे ताज्या नीस, सगळे फॅमिलीन देवाचें उतर सांगता. तो आतां 2-3 पाटी ताणें म्हाका फोन केलो, हो म्हजो एक फ्रेंड हा, ताका हांवें पयशे दिल्ले, हांव ताका दिवं पयशे, तो म्हाका पयशे अजुनूय दिवंक ना. आनी तो आतां चिंता कोणाक तरी पावतलो, कोणाक बरे भाशेन फायदो करतलो. कित्याक हो मोग जो ताच्या भितर भरला, देवाचो मोग, हो देवान ताका इतल्या बेसांनी भरला, तो आतां दुसऱ्यांक पावंक सोदता. हो मोग ताचे भितर हा, हो दुसऱ्यांक दिवंक सोदता. तेच भाशेन भाव भयणीनो, जेन्ना हो देवाचो मोग आमचे भितर भरता, देवाच्या उतरा वरवीं, देवाच्या उतराची सजमणी वरवीं हो मोग आमचे भितर आमी आपणायता, हो मोग आमचे भितर धरूंक जायना, हो दिवंकूच जाय. आनी जेन्ना आमी दुसऱ्यांक दिता हो मोग, आमी दुसऱ्यांक देवाचें उतर दिता, तांकां जो तांच्यो गरजो आहा त्यो पावयता. आनी आतां आमी जेजूचें राज फुडें सरपाक, आमी करपाक आनी बरें जावपाक आमी आतां भावुरता. आमेन. Praise God. Amen. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kathy? Thank you, Jesus. Yes, sister. Hello. Yeah. Score by. I'll do. Yes.
बापाचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भो मोगळा बापा, मोगळा जेजू, पवित्र आत्म्या, आर्गां आनी दिनवास दिता ह्या आयच्या दिसा पासत आनी हो वेळ आमकां हांगा एकठांय जावन फाव केल्या पासत बापा, तुज्याच नांवान आमी हे जमातीक हाजीर जाली आनी आमी हो वेळाचो बरो उपयोग केल्या पासत तुजे उपकार मानता. बापा, आमकां एक एकल्याक तुवें वेंचून काडली आनी तुजी शिकोवण बरे भाशेन आयकूंक आमकां सोयेग मेवलो. बापा, आनीकूय जायतीं आमची भाव भयणां आसात आमच्या शेजाऱ्याक, वाड्यान तशेंच गांवांत. तांचेरय तुजो कृपेचो आशिर्वाद घाल आनी तांची मनां उजवाडाय आनी तांकां ह्या जमातीक तुजें उतर आयकूंक एकठांय कर म्हूण मागता. आमचो भाव ब्रदर विन्सेंट तो खोस आनी भार घेवन देवाच्या उतराची समजणी दिवंक वावुरता. तर ताका तुज्या देण्यांनी भर आनी बरी भलायकी मेळो म्हूण मागता. बापा, आमी सगळीं एकामेकाच्या मोगान वावरूंक, दुसऱ्याच्या उस्क्यान जिवंक आनी सेवेचे भाव भयणां जावंक तुजो आदार फाव कर. आयज आमकां बऱ्यो टेस्टमनी आयकूंक मेवल्यो. बापा, हांगा हाजीर जाल्यात आनी हाजीर जावंक ना तांचेरय तुजे उपट बेसांव घाल म्हूण आनी आमकां सगळ्यांक एक बरी रात फाव जावंक म्हूण मागता. बापा, म्हजो घराबो आयज पासून बरे भलायकीन आसात म्हूण तुका आर्गां आनी महिमा दिता. हे हांव मागणें कोत्ता तेच जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. आमेन. Amen. 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 Amen.